सरकाराक कांयच पळोवंक ना स्पीकर सर ह्या सरकाराक कांयच पळोवंक ना स्पीकर सर एक प्रतिपक्ष नेते बसून घ्यात अरे ये कॉंग्रॅच्युलेटरी मोशन अजून सांगत नाही स्पीकर सर क्वेश्चनवर जाऊन द्या नी एल्टन डिकोस्टा एल्टन डिकोस्टा जावच्या पयलीं स्टार एलक्यू आसा स्टार एलक्यू 3 आसा ऑन ड्रग्स म्हाका अजून पर्यंत आन्सर मेळूंक ना फाल्यांच आसा स्पीकर सर बिफोर 48 आवर्स स्पीकर सर तेणे क्वेश्चन अवर सोंपल्या उपरांत मागीर विचारचे क्वेश्चन अवराच्या वेळार न्ही स्पीकर सर क्वेश्चनवर जाऊ दी एल्टन डिकोस्टा स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1 मे बी परमिटेड स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1 एल्टन डिकोस्टा तुम्ही विचारता नी I may be permitted to ask question number 1A. 1A Sabhavati Mahasaya, answer as per the printed sheets issued. Speaker sir, power or electricity plays an important role in our day-to-day life. Nowadays it is not a luxury but it is a necessity. Speaker sir, I had asked a reason for frequent power failures in my Kepang constituency and the answers what I have received is totally misguiding and not factual. 323 times in 2 years, which means every second day there is a major power failure for some other reason. Speaker sir, I want to make a point. 11 kVA part-time feeder feeds village panchayat of Padi, Barshe, Bedude, Khodde, Subdole and Kazuvado and this is of VP Morpilla. 11 kVA barley feeder feeds power supply to the total wards of village panchayat Fatorpa and Morpilla. The said barley feeder runs through the river, crossing beyond barley exchange, then through Enjal coconut plantation, and then through the dense forest beyond Enjal, and then through Ragobas Bhat in Fatorpa. Here in Vonte it runs through mines towards Morpilla and Kanibag. Earlier the whole Padi, barley, Fatorpa and Morpilla were fed through the barley feeder only. Recently, after separating it from barley feeder... माननीय सदस्य तुमका I'm coming to the point. I'm coming to the point. Pointer येता. तुम्ही वाचचे पहिले This is very important. तुम्ही रीड करचे वेळी तुमका सगळे इन्फॉर्मेशन आन्सर दिल्लेच नाही मग तांका आन्सर स्पेसिफिक अपेक्षा असतो प्रश्न विचारा स्पीकर सर आन्सर नाही म्हणून तुका सांगता स्पीकर सर आता किती झाला लास्ट टाइम there was an underground cabling proposal for 86 crores. The same was rejected. Speaker sir, now the whole feeder which the conductor runs through dense forest and every now and then the conductor fails because of falling of trees or whatever reason. Speaker sir, now the only solution for this is to take that 11 kVA part A overhead feeder through Subdole, Padde, Khodde. माननीय सदस्य तुमका प्रश्न किती असतो तो सांगा I want to ask the honorable minister what has been done for this underground cabling in these areas. Sabhavati Mahasaya, आमदारान जो प्रश्न काढला तो मन बसून काढला असं दिसता म्हाका आणि तुवें सांगले मी 1.5 वर्ष जाले 1.5 वर्ष न्हय 1965 नंतर खंयच कंडक्टर चेंज करूं ना लक्षात दवर 1.5 वर्ष न्हय आमच्या गांवांत सुद्दां आतां आमी चेंज करता ताजे पयलीं बाब निलेश खापरालान चेंज केले थोडे कडेन त्या कडेन अवेलेबिलिटी ऑफ फंड आसा त्या प्रमाणे आनी आतां आमी सर्रास हातांत घेतल्या आनी आय हॅव एश्युअर्ड इन द हावस लास्ट टायम दॅट कमीत कमी प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीत 40 कोटीची कामां ST लायनी खातीर अंडरग्राउंड केबलिंग आमी घेतले. I am proud to say in this August House that we have started working and तुझ्या constituency जे आम्ही estimate केल्या it touches to almost say about 150 crore. You should be proud of us, of this house. कारण तुम्ही जे आन्सर मागला ताजे आन्सर हांव दिता तुका आतां. Conversion of existing 11 kV SC line of a solda meter emerging from 6.3 MVA 33 kV Shelde substation into underground cabling system. It is 18 crores 39 lakhs 66,231. Work order is already issued. Conversion of existing 11 kV SC line balance part of Cape Fide emerging from 6.3 MVA 33 11 kV Shelde substation
into the underground cabling system. Estimation is done. पूण थंय रेट परत रिवायज जाले आनी त्या खातीर हे जे 20 कोटीचें काम आसा ते येते म्हयन्याक एडमिनिस्ट्रेटीव एप्रुवल दिवन तेही टेंडरींग प्रोसेस साधारण 14 पर्यंत आमी कंप्लीट करतले. Estimate for the work of conversion of 11 kV Pate feeder emanating from Kukolim substation from existing bare conductor to 11 kV covered conductor from Pate 6,52,66,000 हाजे टेंडरींग प्रोसेस चालू आसा. ह्या म्हयन्यात टेंडरींग प्रोसेस जातले ऑगस्ट म्हयन्यात, जुलय आसा आमी, आनी सप्टेंबर म्हयन्यात आमी हें काम चालू करता. Estimate for the work of conversion of 11 kV Bali feeder emanating from Kukolim substation परत 6.5 कोटी हाजे NIT प्रिपेअर्ड जावन टेंडरींग प्रोसेस चालू आसा. एडमिनिस्ट्रेटिव्ह अप्रुवल जाल्या NIT केन्ना प्रिपेअर जाता, एडमिनिस्ट्रेटिव्ह अप्रुवल दिले नंतर NIT चालू जाता. सो युअर ऑलमोस्ट प्रोसेस इज कंप्लीटेड. Estimate for the work of conversion of 11 kV HT network to 11 kV HT underground network in Agonda, Kola area. This is 64 crores. सगळ्यात हायेस्ट वर्क तुझे 64.57 टेंडर झाले. ताजी वर्क ऑर्डर सप्टेंबरात दितले आणि काम आमचे सगळे 15 सप्टेंबरा नंतर चालू जातले. कित्याक देर इज अ सर्क्युलर फ्रॉम द गव्हर्नमेंट, स्पेशली कलेक्टर ऑफिसांतल्यान खंयचेच काम अंडरग्राउंड केबलिंग असू, पायपलायनाचे असू किंवा रस्त्याचे असू या पावसाच्या काळात घेवचे ना म्हणून आम्ही ते घेऊ शकना. तिसरी जे एस्टिमेट फॉर कन्वर्शन ऑफ 11 kV ओव्हरहेड नेटवर्क टू अंडरग्राउंड नेटवर्क इन असोर्णा, बेतूल अँड कुंभेभाट एरिया ऑफ वेलीम कॉन्स्टिट्युएन्सी अंडर द ज्युरिडिक्शन ऑफ डिव्हिजन 2 चिंचणी 44,55,00,000. हाजे एस्टिमेट इज इन फायनल स्टेज. हेजे एडमिनिस्ट्रेटिव्ह अप्रुवल साधारण ऑगस्ट 15 तारीख पर्यंत मेळपाक जाय. आता ही कामां घेतल्या नंतर जवळ जवळ 150 कोटीची कामां आसा. त्यानंतर सुदारणा जातली आणि ही सुदारणा जाल्यानंतर तुझ्या कॉन्स्टिट्युएन्सी जो प्रॉब्लेम आसा, आज तुजो प्रॉब्लेम खूब आसा कारण युअर कॉन्स्टिट्युएन्सी इज इन फॉरेस्ट, युअर कॉन्स्टिट्युएन्सी अग्रिकल्चर खूब आसा तुजें आणि थंय ज्या ज्या कडेन अग्रिकल्चर फॉरेस्ट आसा थंय झाडां पडटा, कितें कितें प्रॉब्लेम जाता हांवें तुका सांगपाची गरज ना. सभागृहांत ज्या ज्या कडेन कोण कोण थंय फॉरेस्टान आनी हातूंत रावता तांकां सगळ्यांक खबर आसा. त्यानंतर जी केबल आमी बंच केबल म्हणून घातिल्ली म्हाका दिसता थोडी ती तुज्या हातूंत आसा. इट इज टोटली फेल्युअर. हांव सांगता, हांव सभागृहांत सांगता, ती तुवें उलोवचे पयलींच सांगता आनी ताचेर तुमचें कॉलिंग एटेन्शन आसा. सभागृहाचो चड टायम काडनाका, कॉलिंग एटेन्शन तुमीच मांडलां आनी त्या खातीर तेन्ना आमी तें डिस्कस करूया. ओके स्पीकर सर. Yes. हांव माननीय स्पीकराकूय देव बरो कर म्हणटा. काम केलें तें केलां आनी डेफिनेटली स्पीकराच्या आदारान आगोंदा आनी आमगे खोला पंचायत डेफिनेटली 69 crores टेंडर जालें सप्टेंबरात स्टार्ट जाता. तुझे सगळे आम्ही खोलापर्यंत घेतले आम्ही. हय, ताका लागून हांव स्पीकराकूय देव बरो कर म्हणटा पावर मिनिस्टराक. स्पीकर सर आतां जालें कितें, बेतूल तुवें टेंडर केला आनी आतां 27 म्हाका दिसता तो ओपनिंगा, बट आयकिल्लें ते प्रमाणे कोण घेवपाकूय रेडी ना. तो रिजन कितें तें म्हाका खबर ना. बिकॉज बेतूल आमगेले कानांगिनी बेतूल 3 ट्रान्सफॉर्मर्स आनी कंडक्टर सगळे ऑलमोस्ट 4.5 कोट्यां कितकें काम आहा. तेवूय म्हाका दिसता 27 कितें आसलो. ते मातशें हांव चवकशी करता आनी जाय जाल्यार तुका एंड ऑफ दीस otherwise- लेट यू नो नेक्स्ट ट्युसडे पर्यंत टेंडर जायना जाल्यार घेयना जाल्यार कारण कितें, कित्याक अदरवायज आमकां ते परतून प्रॉब्लम जातलो. स्पीकर सर आतां हे रुरल ह्या भागांतल्यान जालें. अंडरग्राउंड केबलिंग वर्क आसा पळय ते सहज पावसांत कोण कोट करना कारण 3 महिने तांकां कांयच करपाक मेळना, तांचे पयशेय ब्लॉक जाता. त्या खातीरूय आसूं शकता. आतां एक मोठो आनी प्रश्न स्पीकर सर, हे आमगेले ते एरियान जालें. आतां केपें शिरवय म्हणटाय थिंगा आमोण्यांक हे सायडीन आमगेल्या कोल्लामुडीर थिंगा टील नाव देर इज नो 3 phase कनेक्शन. टावनाक आतां बिलीव जावपा ना, टावनाक आम 3 phase कनेक्शन ना, आज पासून 3 phase कनेक्शन ना. आनी ऑलमोस्ट काल शिरवय इवन हांवें व्हिडिओ चोयल्लो 48 hours आमकां थिंगा शिरवय थिंगा आमगेल्या सोमेश्वर टेंपला कडेन थिंगा अजून लायट ना. टावना समज म्युन्सिपालिटी जर येस जाता आवेडेंक एवरी सेकंड डे म्हाका कॉल येताय देर इज नो कनेक्शन. शेल्डे इनकमिंग जे आहा थिंगा तरी इशू कितें आहा म्हूण आयकलो केबलाचो. ते मातशें
हो प्रॉब्लेम आमी कॉलिंग अटेन्शन आसा तेन्नाय डिस्कस करपाक जाता. व्हेरी इम्पॉर्टंट प्रॉब्लेम हो ताजे पुरतो मर्यादीत ना, कारण गेले 6-7 दीस जो पावस पडटा ऑन एन एवरेज प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीत हो प्रॉब्लेम आसा. स्पीकर सर, पास पडतो आता, बट एलिक्यूआक आन्सर येईल त्या प्रमाणे 2 वर्सां 320 टाइम्स एवरी डे सेकंड डे काने पाव फेलियर आहा. तुमचो आन्सर हो मग पास पडटा. आय हॅव एश्युअर्ड इन द हाऊस की तुझी एसटी लाईन अंडरग्राउंड करून दिता म्हणून. एश्युरन्साचेर बंच केबल फेल्युअर म्हणून सांगला. डेफिनेटली आम्ही मानतोय. केला ते बरें म्हणून सांगना, हांव फेल्युअर म्हणून सांगला. श्री विजय सरदेसाई. त्या खातीरूच ते जाता. ओके ओके. स्पीकर सर, हे जे केपेचो प्रश्न हा, प्रश्न मर्यादित असतो, फक्त केपें क्वेश्चन केपेचो म्हाकाय लागता तो फीडर म्हाकाय लागते. स्पीकर सर, सगळ्या लागता. जो 11 केवी जो बालीचो फीडर हा सर, जो 11 केवीचो बालीचो फीडर एक एस्टिमेट हांव मान्य करता की मंत्री or senior ha and his department is efficient. Even the in charge जो CE ha, so he is efficient and he is doing our works in the opposition as well. But speaker sir, दोन वस्तू मंत्री मुखार हांव नोंदरे मुखार हाडून सोदता की जे 11 KV एक 35 क्रोजाचो एक म्हाका दिसता एक एस्टिमेट पेंडिंग हा बिकॉज ऑफ फायनान्स. आणि केपें क्वेश्चनची मर्यादा आसा का तुजी क्वेश्चनचो? बाळ्ळी केपेचोच. केपेंचो. हय, केपें फीडर. खंयचोच एस्टिमेट फायनान्सा आमचो उरना. फायनान्स इज क्लियरिंग अवर फायल्स विदिन 5 days. सर, आता जो आंबावलीचो एक आमगेलो एस्टिमेट हा, हो एस्टिमेट स्पीकर सर जो 11 केवीचो हेजेरूय म्हाका दिसता मंत्रीन मुखार घेतले. केल तेणे केल मुठाव केल तेणे केला 90 कोटीची कामां केल्या त्याची. क्लियर 90 कोटीची कामां टेंडरिंग प्रोसेस आसा तुमची. येस. स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2, संकल्प आमोणकर. Speaker sir, I would like to ask the start question number 2A. Question number 2A. Speaker sir, answer as per computer display. Speaker sir, हांव सांगपाक सोदता हांगा हावजान की आमच्या मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन there is just one aided higher secondary school in the jurisdiction of Murmugaon constituency, and the DPR higher secondary school asa. Speaker sir, thus there are 2 higher secondary school. One is government higher secondary and one aided higher secondary school, that is St. Andrew, in the jurisdiction of Vasco constituency. Speaker sir, आयज वास्को आणि मुर्मुगांव constituency ही दोन्ही कॉन्स्टिट्युएन्सीन आयज जे पॉप्युलेशन थंय आसा ते एक लार्ज पॉप्युलेशन जावन आसा थंयसर मुर्मुगांव आनी वास्को कॉन्स्टिट्युएन्सीन. आनी जी ही तिनूच हायर सेकंडरी स्कूल आसल्या कारणान हे जे डिमांड आसा स्टुडंट्साचे जे एडमिशनाक लागून ते खंय तरी ते पावना जाला, कित्याक फक्त तिनूच हायर सेकंडरी स्कूल आसल्या कारणान आयज पेरंट्सांक फोर्स करपाक लागला कित्याक तेंचे स्टुडंट्स तेंचे चिल्ड्रनांक अवे फ्रॉम मुर्मुगांव आनी वास्को कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या भायर जशे की कोर्तालीम, दाबोलीम जे 15 किलोमीटर 10 किलोमीटर इतले पयस हे धाकटे 11th आनी 12th स्टँडर्डच्या भुरग्यांक तांकां धाडपाक पडटा. आयज सगळे पेरंट्सांचे सगळे तेंच्या आवय बापायंचे एक फियर जावन पडलेलो आसा तेंच्या मनान कितें बाबा जी टायम भुरग्यांक तांकां थंय स्कुलाक वयपाक लागून कॉलेजीक हायर सेकंडरीक 11th आनी 12th लागून जो टायम तांकां लागता, जसो आमच्या वयलो सड्या वयलो भुरगो जो आयज कुठ्ठाय वयता शांतादुर्गा स्कुलान ताका कांय ना म्हणल्यार ताका 2 ते 3 बसीस चेंज करची पडटा. जो टायम ताका लागता थंय पावपाक एक वर येवपाक 1 वर वयपाक 1 वर अशें तेजे 2-3 वरां वेस्ट जावपाक लागलेले आसा. सो म्हाजो फक्त मिनिस्टर फॉर एड्युकेशना कडेन विचारपाचें आसा कितें बाबा हेज्या शिवाय आनी थंयसर कितें फेसिलिटीज आमचे वास्को आनी मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन हे हायर सेकंडरी वाडोवपाचो कितें प्लॅन आसा काय म्हणून. येस, माननीय मुख्यमंत्री. स्पीकर सर, आमी खंयच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी बेज हायर सेकंडरी दिना. पयल्यान पयलीं आमी परमिशन जी दिता हायर सेकंडरी खातीर सुद्दां फिडींग स्कूल कितली आसा आनी त्या तालुक्यात बाकीच्यो हायर सेकंडरीज कितल्यो आसा हें सगळें पळोवन स्ट्रेंथ पळोवन आमी दिता. स्पीकर सर,
ताणे विचारलेल्या प्रश्नाक मार्मागोवा तालुक्यात आमच्याकडे जवळपास एडेड हायर सेकंडरी स्कूल 7 आसा आणि ऑल टुगेदर अनएडेड एक 8 आसा. ताज्या भायर गव्हर्मेंटाची हायर सेकंडरी आमची धरीत जाल्यार 9 आसा. स्पीकर सर, ताणे सांगला त्या प्रमाणे सगळ्यात हायेस्ट स्ट्रेंथ जी आसा ती तेज्या सेंट एंड्र्यू हायर सेकंडरी स्कूल वास्को 910 आसा. ताज्या उपरांत MES हायर सेकंडरी स्कूल जुवारीनगर हांगा 897 आसा. बाकीच्या हायर सेकंडरी स्पीकर सर थोडे कडेन तर 266, 415, एके तर शांतादुर्गा हायर सेकंडरी स्कूल सांकवाळ कोर्तालीम 67 भुरगे आहा फक्त. स्पीकर सर, म्हाजो सांगपाचो उद्देश इतकोच, कारण जे एखादी बरी हायर सेकंडरी आसा त्यो आपल्या कडेन आनीक आमकां एक डिविजन दी, आनीक एक डिविजन दी, आनीक एक डिविजन दी मागत वता. पण आमी बाकीच्या परमिशन जिल्ली नियर बाय तेंची बंद करची पडटली. आमी विदीन द ज्युरिडिक्शन हे तो सांगता तशें 15 किलोमिटर ना स्पीकर सर. दीस इज अ विदीन द ज्युरिडिक्शन ऑफ 10 किलोमिटर रावंड जरी धरीत म्हाका दिसता. थोड्यो तर हायर सेकंडरी विदीन अ 5 किलोमिटरच्याच रेंजीन आसा. त्या खातीर विदीन अ 10 स्पीकर सर जवळपास 8 आनी एक 9 अनएडेड धरीत जाल्यार 9 हायर सेकंडरी विदीन द ज्युरिडिक्शन ऑफ 10 किलोमिटर्स म्हणजे भुरग्यांक कितल्यो फेसिलिटीज आमी दिता त्यो पळयात. त्या ती आमी शेवटी खंयचे आमी इम्प्रूव करच्यो पडटल्यो. म्हणजे ज्या हायर सेकंडरीत भुरगे वचना ते कित्याक वचना हें एकदां आमदारान पळोवचें पडटलें आनी थंयसर आमची स्ट्रेंथ वाडपाक जाय हाजेरूय लक्ष दिवं. गव्हर्मेंट हायर सेकंडरी स्कुलान ऑल्सो आमचे गुड नंबर 134 नंबर जो आसा हो गव्हर्मेंट हायर सेकंडरी स्कुलांत आसा. बट थोड्या हायर सेकंडरीचो खूब कमी आसा. मागीर रिशेफल करून घालीत जाल्यार सगळे जे नंबर आसा हो वेवस्थीत रित्या मेंटेन जावपाक शकता. स्पीकर सर, जशें आमचे मिनिस्टर फॉर एड्युकेशनान सांगलेलें आसा देर आर टोटल 7 हायर सेकंडरी स्कूल इन मुर्मुगांव तालुका. बट हांव मुद्दाम सांगपाक सोदता स्पीकर सर, हेजे भितरली फक्त जी आतां सांगला हांवें त्या प्रमाणे 3च स्कुलां जी आसा ती आमच्या वास्को आनी मुर्मुगांवान पडटा. तेज्या वयर दाबोली कॉन्स्टिट्युन्सी गेलो जाल्यार थंयसर एकूच आसा स्कूल केशव स्मृती. आनी बाकीची जी आसा न्हू ती ऑलमोस्ट अशें मिनिस्टरान सांगलें आसा ते 10 किलोमिटरच्या भायर आसा. म्हणजे चडांत चड जी आसा ती कोर्तालीम आसा, जी आमची आवर लेडी ऑफ पेपिंचल आसा, मागीर शांतादुर्गा हायर स्कूल आसा, MES आसा. ही आमच्या वास्कोसून मुर्मुगांवच्या सड्या वरसून थंय वयपाक कमी 10 किलोमिटरच्या वयर आसा स्पीकर सर. कित्याक जशें आतां दिल्लो आसा फिगर म्हाजे कडेन आसा हांगा सद्या तुमी जाणा जो एग्जामीचो रिजल्ट जो बरो रिजल्ट लागलेलो आसा, स्टुडंट्साक आयज एडमिशन मेळपाक लागून खूब डिफिकल्टी जाल्लेली आसा. सो हांव रिक्वेस्ट करता आमच्या मिनिस्टरा कडेन whether the director of education has any plan to upgrade the existing higher secondary schools in Murmugaon and Vasco काय म्हणून विचारपाक सोदता. Director of education has any plan to upgrade the existing? You mean to say the government high school आम्ही अपग्रेड करतले काय म्हणटा तू? ना ना ना, म्हणजे बाकीची स्कुलां आसा पळय आमची जी ती आमकां खंय तरी अपग्रेड जशी आमची बाकीची गव्हर्मेंट स्कुलां आसा ती हायर सेकंडरी करपाक मेळटले काय म्हणून. स्पीकर सर, एक गजाल आसा, एकूय भुरग्याक म्हणजे 11th एडमिशन मेळोंक ना अशें कोणूच ना. 100% भुरग्यांक आमी 11th जाका एडमिशन घेवपाक जाय ताका 11th एडमिशन दिता, नाजाल्यार भुरगे ITI एडमिशन दिता. एक तेणी जर कोण उरला आसत जाल्यार आमच्या लक्षांत हाडून दिवचें, स्ट्रेंथाच्या भायरूय आमी परमिशन दिता. म्हणजे 60ची स्ट्रेंथ आसत जाल्यार आमी 2 जाण उरल्या 3 जाण उरल्या आमी परमिशन दिता. दॅट इज अ वन थिंग. तेणी जें विचारलें आमी दुसऱ्याक एलाव करतले काय कितें, जाल्यार तेजी जर स्ट्रेंथ पळयली जाल्यार एक्चुली एट प्रेजेंट स्ट्रेंथ एक हांवें म्हटलें तशें 3 हायर सेकंडरी फूल आसा. ताज्या व्यतिरिक्त तेजी नियर बाय खंयची हायर सेकंडरी आसा पळय न्ही तें एकांदर पळयता. अदरवायज तो दुसरें जें सांगता पळय न्ही एडेड जर आसत जाल्यार तेंच्यांनी इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करचें पडटा आनी मागीर आमी परमिशन दिता. दुसरें आमचें गव्हर्मेंट आसत जाल्यार आमी आमची वर्टिकल मोबिलिटी म्हणून त्या गव्हर्मेंट स्कुलांनी आमी तशी तयारी करता. बट स्पीकर सर, सगळे भुरगे म्हणजे फक्त आमी पळयता की आर्ट्स कॉमर्स हेच शिकून तेज्या पेक्षा ITIंतल्यान भुरग्यांनी एडमिशन घेवन तांकां डिप्लोमांक हांवें कालूच सांगलां डिप्लोमांक त्यांची वर्टिकल मोबिलिटी वाडटा आनी अजूनय बी आमी आतां आनीक 10% सीट वाडयता. म्हणजे फॉर एग्जाम्पल त्यांनी जर ITI डिझल मेकॅनिक जर घेतले आसत जाल्यार ताका सेकंड इयर डिप्लोमा इन मेकॅनिकलाक एडमिशन मेळटा. म्हणजे 26% रिजर्व सीट्स हे 12 डायरेक्टली सेकंड इयर डिप्लोमाक मेळटा आफ्टर डुईंग द 2 years ऑफ ITI इन डिप्लोमा ITI इन मेकॅनिकल.
अश्यो आमच्यो वेगवेगळ्यो ट्रेंड ITIनूय आसा आनी ITIच्या थ्रू वर्टिकल मोबिलिटी दिवपाचो आतां आमचो आनीक 10% स्कोप वाडयता. ताच्याच भायर ITIंतले डिफरंट कोर्सीस जे आसा पळय न्हू ते वाडोवन आमी तांकां डायरेक्टली डिप्लोमाक एडमिशन दिवपाची तयारी करता. स्पीकर सर, हाज्या व्यतिरिक्त आमच्या ITIचे कोर्सीस जे आसा इट इज 2 years कोर्स केल्या उपरांत आफ्टर 10th पास 2 years कोर्स करीत जाल्यार इट इज इक्विवेलंट टू 12th ही ताका सर्टिफिकेट दिवपाचें आमी प्रोविजन जे आसा केला सो दॅट ही कॅन डायरेक्टली फर्स्ट इयर जे आसा पळय न्ही ताका करपाक स्कोप आसा. म्हणजे इट इज नॉट ओन्ली आनी नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी 2020 नुसार स्पीकर सर अशा पद्दतीत स्किल्ड एड्युकेशन घेवप गरजेचें आसा. तांच्या थंयसर ITI बी आसा. त्या खातीर आमी फक्त भुरग्यांक आर्ट्स कर कॉमर्स कर आनी इतकेच करून प्रमोट करपाक जायना. हाज्या व्यतिरिक्त वेरियस कोर्सीस जे स्किल डेव्हलपमेंटाच्यान आसा ते प्रमोट करप गरजेचें आसा. आनी ते जर केलें म्हणजे आतां हांवें जशें सांगलां 2 years आफ्टर कंप्लिशन ऑफ ITI आमी इवन दो जाल्यार की ताका BA BCom ज्या ट्रेडी प्रमाणे किंवा आतां BWOC येवपाचें आसा बॅचलर इन वोकेशनल सायन्सीस ताका एडमिशन जे आसा आफ्टर 2 years ऑफ द ITI म्हणजे इट इज इक्विवेलंट टू 12th पास ही ताका आमी हे दिता. त्या तशाय एडमिशन घेवपाक जाय. फक्त सगळ्या जाणांक आमी फक्त म्हणजे 11वी 12वी कर एकदाची म्हणपाक जायना. म्हाका दिसता ते प्रमोट करप हें गरजेचें. स्पीकर सर, आमच्या मिनिस्टरान सांगलां तें म्हाका मान्य आसा. कित्याक जेन्ना म्हणल्यार खंयचोच भुरगो एडमिशन घेतल्या शिवाय रावना. म्हाजो फक्त हांगा प्रश्न इतलो आसा, हांव मान्य करता कित्याक सगळ्यांक एडमिशन मेळिल्लें आसा तेजे बाबतींत ना. फक्त आमचो हांगा कन्सर्न इतलोच आसा कितें ते धाकटेशे भुरग्यांक जे 11th 12th एडमिशन घेता तांकां फक्त इतलो डिस्टन्साक वयचें पडटा स्टडिजाक लागून. फक्त हो कन्सर्न आसा. बसीस जी आसात त्यो तांकां 2-3 बसीस चेंज करची पडटा. हो पेरंट्साचो कन्सर्न आसा. आनी जी तांचो टायम वेस्ट जाता हो म्हाजो कन्सर्न आसा. आमच्या आख्या मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीच्या लोकांचो कन्सर्न आसा पेरंट्स. तेज्या लागून हांवें हो प्रश्न हांगा घातलो. जसो आमकां मिनिस्टरान सांगलें एटलिस्ट हांव रिक्वेस्ट करता मिनिस्टरा कडेन आमच्या आमकां ऑलरेडी आन्सर दिले तरी आसून हांव परत एकदा रिक्वेस्ट एटलिस्ट डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशन इनक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द स्टुडंट्स इन द एक्झिस्टींग हायर सेकंडरी. एटलिस्ट न्यू कॉलेजीस न्यू हायर सेकंडरी येयला जाल्यार एक्झिस्टींग हांचो आसा तेंचो एटलिस्ट स्ट्रेंथ तरी वाडोवपाची गरज आसा अशें खंय तरी आमकां सगळ्यांक आमच्या मुर्मुगांव तालुक्याच्या लोकांक दिसता. स्पीकर सर. स्पीकर सर, हांव तुका आतां एक सांगपाक सोदतां की हांव म्हज्या डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशनाक सगळ्यो हायर सेकंडरी सर्वे करपाक लायता आनी खंयच्या हायर सेकंडरीन आमी आनीक स्ट्रेंथ वाडोवंक शकता. म्हणजे इट डिपेंड्स अपॉन देर इन्फ्रास्ट्रक्चर. तांच्या कडेन इन्फ्रास्ट्रक्चर कितें आसा आनी आमी कितली स्ट्रेंथ वाडोवंक शकता. एकदां हांव परत एकदां आमचो ADI वचून सर्वे करपाक लायता. तो रिपोर्ट सबमीट केलो नेक्स्ट इयर तुवेंनूय सांगचें की हांच्या कडेन इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी अवेलेबल आसा सो हांगासर सीट दीत जाल्यार बरें जातलें. त्या अनुसार आमी विचार करता. थँक्यू स्पीकर. वास्को संकल्पान जशें सांगलां स्कुलां पयलींच कमी आसा आनी 2 स्कुलां म्हणजे बायणा हायर सेकंडरी आनी वास्कोची ही दोनूय खूब वायट अवस्थेन आसा. हें हांवें CMच्या नजरेक हाडून दिल्लें आनी ताजेर कितें तुमचें अपग्रेडेशनाचें नाल्यार रिडेव्हलपमेंटाचें तुमचें कितें प्लॅन्स आसा की कित्याक आज सद्याच्या परिस्थितीन ते सगळ्या भुरग्यांक काडले आनी दुसऱ्या क्लासींनी एडजस्ट केल्या. म्हणजे ज्या क्लासीन 30 जाणां बसता थंय 60 जाणांक बसयल्या. सो इट इज व्हेरी डिफिकल्ट तांकां. सो गव्हर्मेंटाचो कितें प्लॅन आसा काय कितें रिडेव्हलपमेंटाक? स्पीकर सर, ताजे स्कूल जो त्यांनी विषय मांडला ते खरोखरूच इन बॅड कंडिशनान आसा. खरें म्हणजे 21 वर्सां ते म्हाका खबर ना की कित्याक रिनोवेशन करून आमी PWDक इन्स्ट्रक्शन दिलां. ताजें जाता तितकें म्हणजे विदीन 6 months ताजें रिनोवेशन जें आसा तें तुका पुराय PWD कडल्यान आमी कंप्लीट करून दिता आनी रिफर्निश करून दिता. स्पीकर सर. तर म्हाका तुमकां एकूच सांगन दिसता की लास्ट टायम पसून रिनोवेशनाक आमी तांकां पयशे दिल्ले आनी रिनोवेशन केलें पूण ती सर बिल्डींग इतली वायट अवस्थेन आसा की ताजें टोटल डेव्हलपमेंट जावपाक सर हांव स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी चॅक करपाक लायता. जर बिल्डींग सारकी नासत जाल्यार बिल्डींग डेमोलिश करून नवी बिल्डींग बांदपाक लायता. 1 वर्स बरो येतले तरी आसा त्या स्कुलान एक्झिस्टींग तुवें त्या भुरग्यांक शिफ्ट केला. ताणेंच इनिशिएटिव्ह घेवन शिफ्ट केला ती बरी गजाल आसा. आमकां स्वताहून इनिशिएटिव्ह घेत जाल्यार बरेचशे प्रॉब्लेम आमदार म्हणून आमी सोडूंक शकता. स्टार क्वेश्चन नंबर 3. स्पीकर सर. मान्य आमदार हो प्रश्न आसा न्ही तो मर्मुगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी पुरतो मर्यादीत आसा. तुमकां जर एडिशनल विचारपाक दुसरें क्वेश्चन घालपाक स्पीकर सर असं एक कॉल केली. स्टार क्वेश्चन नंबर 3. 3B. Speaker sir, answer as per competition. Honorable Speaker, from the answer I've got, there is one thing which is very pertinent. About 20,476 students answered SSC
and 19,807 answered HSSC in 2023. So assume that about 11,000 students pass out from various colleges. That leaves around about 9,000 who have answered HSSC but did not go for higher studies. First question of mine is, what is the government has got, whether the government has got capacity to provide skills for these around 9,000 youth so they can be gainfully employed? Speaker sir, approximately more than 5,000 students have passed out the ITI during that period, and 1,000 students have तांच्यांनी HRDF कडल्यान different courses admission घेतला या same during that period. म्हणून म्हाका दिसता तुमका जो number difference जो आसा पळय न्ही हो हांगासर आसा. The second question I want to ask the Honorable Chief Minister is, to make Chief Minister's Kaushalya Path scheme Kalla, that was in March 2023. There's budget allocation over there. How does the government plan to invest this amount, and what is the target number of the youth which you are looking at? Speaker sir, आम्ही कौशल्य पथ स्कीम जी आसा पळय न्ही न्यूली लॉन्च केला ह्याच बजेटात. ताच्या ऑलरेडी आम्ही ताका बजेट एलोकेशनूय केला. अप्रॉक्सिमेटली आम्ही प्रत्येक ITIतल्यान आम्ही सुरवात करतले. ताजो टार्गेटेड स्टुडंट्स अजून आम्ही आत्ता आंकडो सांगू शकना, पण मॅक्झिमम स्टुडंट्स जे आहा ह्या स्किमीन इन्वॉल्व करतले. And the last question, in the skill development, that apprenticeship, if you don't amend the rules, because you have said that those who undertake these training, because after they're qualified, they get trained. So if you give them the training, and if you don't amend the RRs to say that these people who have undergone this training will then, a certain percentage can be considered, at least you can say can be considered, I'm not saying will positively get a job. If you don't amend the RRs, they will remain like that without any this. What assurance can you give them? Speaker sir, हाजे जे कन्सर्न पोस्ट आसा हाजे RR बदलपाक आमी घेतलेले आसा, आणि नवीन रिक्रुटमेंट जाता ते पयलीं तेन्ना एक्सपिरियन्स जो आसा ऑफ द 1 year एक्सपिरियन्स फॉर द C कॅटेगरी पोस्ट आमी ऑलरेडी जो आसा RR चेंज करपाक घेतला, आणि तांचो मिनिमम एक्सपिरियन्स इदर फ्रॉम गव्हर्मेंट एंड ऑल्सो फ्रॉम प्रायवेट, नॉट ओनली फ्रॉम गव्हर्मेंट, मिनिमम टू मिनिमम 1 year ऑफ द एक्सपिरियन्स कन्सिडर्ड जातलो. In essential qualification and same experience. But the ASUS, if that is not there, then they will not get the benefit. आता जो LDC म्हणून जॉइन जाल्लो आसा ताका LDC म्हणूनच एक्सपिरियन्स मेळटलो, सो दॅट ही कॅन अप्लाय फॉर दॅट LDC पोस्ट. कॉम्प्युटर ऑपरेटर जाला तर कॉम्प्युटर ऑपरेटर. आता जर कोण मशिनिस्ट म्हणून पास आउट जाला ITI आणि मशिनिस्ट म्हणून फाल्यां कदंबान जॉइन जालो, he'll got preference as a machinist in Kadamba. Sri Vijay sir. Speaker sir, why clubbed question? This question is about 1 year progress of skill development. Atun Speaker sir, last meeting state skill development mission म्हणटा जी 10/8/2020 जाल्ली. हाजे मागीर मिटिंगच जावना, पूण हे मिटिंगेन डिसिजन अशें जाल्लें की कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट स्किल कमिटीज, craftsman training schemes to partner with industry, drafting a bill to bring government and private institutions under one umbrella to carry out skill development activities, and it's so setting up of an international skill institute in collaboration with National Skill Development Corporation for high-end medical skill courses in the premises of Old Azilo Hospital, Mapsa. Speaker sir, हे डिसिजनाचे प्रोग्रेस खंय पावला? स्पीकर सर, ताणे जो सांगलेलो तितूंतलो एक पयलो जो आसा पळय न्ही, आमी टायिंग अप विथ द इंडस्ट्रीज, हो पयलो जो टायिंग ऑल ज्यो एसोसिएशन्स आसा त्या सगळ्यांच्या बरोबर टायअप केल्लो आसा. ऑलरेडी ईच एंड एवरी एसोसिएशन हेंच्या बरोबर टायअप केला, इंडस्ट्री एसोसिएशन. ताज्या भायर स्पीकर सर, आमी डिफरंट ज्यो हॉटेल ग्रुप्स आसात हांच्या बरोबर टायअप केल्लो आसा, सो दॅट म्हाका दिसता स्पीकर सर तिसरी गजाल आमी आत्ताच म्हणजे टाटा बरोबर टायअप करून अपग्रेडेशन ऑफ द ITI जो करपाचो तो टायअप केल्लो आसा. ताज्या भायर स्पीकर सर, आमी अंडर CSR 2 कंपनी कडल्यान CSR घेतला, सो दॅट हितूंतल्यान 2 गजाली, एकूच ताजो तो अपग्रेडेशन ऑफ लास्ट पॉयंट जो आसा पळय न्ही तो फुडें वचूंक ना, हांव मान्य करता. बट ताज्या व्यतिरिक्त आणि पयलो स्किल डिस्ट्रिक्ट स्किल कमिटीज ह्यो तुवें घडोवंक ना. रायट स्पीकर सर, ते उरलां, हांव मान्य करता, ते हांव करून घेता. स्पीकर सर, रिप्लायन अशें म्हणलां की government has started courses selected under the Prime Minister Kaushal Vikas Yojana as per the list of courses released under PMKVY scheme by the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, Government of India, based on current demand of local industry. Speaker sir, हाजे फुडें अशें म्हणटात skill gap study is under preparation
by agency appointed by department. Also प्रश्न pointed aha. Without the skill gap study, how do you know what is the current demand of the local industry? कित्याक? Speaker sir, तुम्ही आता कोर्स खंयचे घेतल्या? Sewing, hand embroidery, home health aid, pedicurist, manicurist. Are these industry demands? Speaker sir, these are service sector skills for local businesses. These are not industry demands. So skill gap study करनासतना तुमकां हे कोर्स हाडपाचें तकली कशी आयली? हो म्हजो सेकंड क्वेश्चन. स्पीकर सर, त्यांनी PMKVYचो एक उल्लेख केलो. स्पीकर सर, PMKVY प्रोग्राम फॉर नॅशनल स्किल डेव्हलपमेंटाच्या अंतर्गत 1, 2, 3 हो गव्हर्मेंट ITI आणि प्रायव्हेट सेक्टर ह्या दोन्हीच्या बरोबर चलतालो. तांचे कोर्सीस लिस्टेड आसताले आणि तेच चलोवचे पडटाले जे नॅशनल स्किल डेव्हलपमेंटान दिल्या ते. आमी PMKVY 3 पर्यंत केले आणि आता PMKVY 4 येवपाचो आसा. दॅट इज 1. दुसरे स्पीकर सर, स्किल गॅप एनालिसीस स्टडी सुरू आसा. तो मेळ्ळ्या उपरांत आमी उरलेले जे स्किल गॅपा खातीर आमकां कोर्सीस हांवें रिसेंटली काल जशें डिक्लेअर केलां की आमी सोलार टेक्निशियन कोर्स सुरवात करता. आणि त्याच्याच बरोबर हॉस्पिटॅलिटी सेक्टरांतले कोर्सीस सगळ्या ITIंतल्यान आमी सुरवात करता. सो दॅट आमी त्याच्या खातीर 12 5 स्टार हॉटेला बरोबर टायप केला. सोलार हे फ्युचर आसा. ताच्या खातीर सोलार पयलीं आमचे कडेन फक्त कुडचड्या एकीच कडेन चलतालो. आतां उरलेल्या ITIंतल्यान सोलार टेक्निशियन कोर्स आमी इंट्रोड्यूस करता. त्या खातीर स्पीकर सर, एक मिनिट. तुम्ही प्राइस वॉटरहाऊस कूपर जी एजन्सी घेतल्या टू स्टडी दी स्किल गॅप स्टडी, काम बरें केलां. तुम्ही अशें म्हणलां की बार्ज कॅप्टन, सेलर्स, इंजिन क्रू, हेल्पर असिस्टंट, आका एम्प्लॉयमेंट पोटेन्शियल शिप बिल्डिंगान, पोर्ट सर्विसीस, लॉजिस्टिक्स, वॉटर स्पोर्ट्स, लायफ सेविंग, फिश मिल प्लॅन, ह्यो तुम्ही सगळें डिस्कस केलां. दीज आर व्हेरी गुड आयडिया स्पीकर सर, बट दे आर ओनली ऑन पेपर. माय पॉयंट इज दे आर ओनली ऑन पेपर. सो हांव आतां तशें जर पळोवंक गेलो जाल्यार लेबर वेलफेअर बोर्डान तुमचे कडेन भरपूर पयशे आहा फॉर कन्स्ट्रक्शन वर्कर्स चिल्ड्रन. स्पीकर सर, ताजेर कितें जालां? दीस इज पार्ट ऑफ द सेकंड क्वेश्चन. स्पीकर सर, ताणें प्रश्न विचारलो. खरें म्हणजे ते डायरेक्टली म्हज्या स्किल डेव्हलपमेंटाक येना, लेबर वेलफेअरान येतात. तरी हांव आन्सर करता, कारण आमी लेबर वेलफेअर बोर्डाच्या वतीन इन्स्टिट्यूशन सुरू करता. दॅट इज ऑल्सो द गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाची जे PSU असते त्यांच्या बरोबर. आणि टूल रूम ट्रेनिंग सेंटर जे कुणे हांगासर गेल्या 2008 जवळपास 20 वर्सां पयलीं बंद पडलेलें, ते तांकां दिवन थंयसर आमी इन्स्टिट्यूशन सुरवात करता. आणि जी एजन्सी घेतल्या त्या खातीर तुवें म्हणजे हे शॉर्ट टर्म ड्युरेशनचे कोर्सीस 1 वीक पासून ते 3 महिन्यापर्यंत हे कोर्सीस थंयसर आमी सुरवात करता. कन्स्ट्रक्शन लेबर वेलफेअर बोर्डाचे पयशेच वापरून करता आणि सगळ्या जाणांक स्किल करून म्हणजे ताका डायरेक्टली इंडस्ट्रीक जी मॅनपॉवर रिक्वायर्ड जाय पळय न्ही ती करता. कारण ती ऑलरेडी म्हणजे PWD तेजी स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी करून दिली पळय. पयले फावटी 20 वर्साच्या उपरांत ती बिल्डींग रिनोवेट करून ती युजान हाडटा. टूल रूम ट्रेनिंग सेंटर जी आमच्या कुणय हांगासर बंद पडलेली 20 वर्सां पयलीं ती बिल्डींग. स्पीकर सर, तुम्ही मेजता कशे? तुम्ही मेजपाक चुकता कशे? हांव तुमकां 1, 2 म्हणून सारकें म्हणटा, अजून अजून चुकता तुम्ही. स्पीकर सर, द होल पर्पज ऑफ IPB इज टू क्रिएट जॉब्स. आता तूं स्पीकर सर माननीय मुखेलमंत्री, स्किल डेव्हलपमेंटाचोय मंत्री आणि चेअरमॅन ऑफ IPB. सो तूं केन्ना केन्ना तुजेच कडेन उलयना IPB चेअरमॅन आणि स्किल डेव्हलपमेंट मंत्री म्हणून? कित्याक स्पीकर सर अशें दिसता, उत्तर म्हणटा की IPB वॉज मेंट टू क्रिएट 50,000 जॉब्स. नाव तुमच्या रिप्लायान तुम्ही कितें म्हणटात? IPBची रिस्पॉन्सिबिलिटी कितें आहा? टू क्रिएट गोवा एज अ इन्व्हेस्टमेंट डेस्टिनेशन, फॅसिलिटेट न्यू इन्व्हेस्टमेंट्स विच विल इन टर्न क्रिएट जॉब्स फॉर लोकल्स. स्पीकर सर, हाचो अर्थ असो दिसता की IPB is facilitating allotment of land and statutory licenses. This is a job of IDC. Why is IPB doing it? Speaker sir, IPB was supposed to create jobs. So to just skill development and IPB with you as a person, you are doing IDC's job. Don't do IDC's job. Do your own job. This is my demand. स्पीकर सर, हांव म्हाजे कडेन उलयतां, खूब फावटी उलयतां. तेच म्हणटा उलयत राव. हांव उलयतां म्हणून तर ताका सांगता हांव. म्हणून तर अशा पद्दतीचे वेगवेगळ्यो संकल्पना घेवन आमी काम करता. बींग एज अ IPB चेअरमॅन आणि स्किल डेव्हलपमेंट मिनिस्टर्स, डिफरंट कोर्सीस जे आमी नवीन लॉन्च करता, इवन दो IPBक आमी कितें एप्रुवल दिता पळय न्ही ताज्या खातीर म्हणजे आमकां स्किल डेव्हलपमेंटांतल्यान कित्याक ट्रेनिंग दिवपाक जाय ह्या पद्दतीचे नवीन कोर्सीस, शॉर्ट ड्युरेशन कोर्सीस, इवन दो आवर HRDF ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट फाउंडेशन कोर्सीस जे HRDFच्या अंडर आसा, जेका 6 months ड्युरेशन आणि 1 year ड्युरेशन हे कोर्सीस सुरवात करता. म्हणून तर आमी आत्तां टायअप करून
हॉटेलांच्या बरोबर हॉस्पिटॅलिटी इंडस्ट्रीतले कोर्सीस जे आसा पळय न्ही हे सुरवात करता. येता त्या ह्या ITI ऑगस्टांतल्यान आमी एडमिशन दिता. विदिन 6 मंथ ITIन तेणी हॉस्पिटल सेक्टरांतलो कोर्स घेवपाचो आनी 6 म्हयने ही शूड वर्क ऑन स्टायफंडरी बेसीस इन हॉटेल सो दॅट 1 इयरान ताका तो मेळटलो. स्पीकर सर, आतां म्हणलें तुमी की टूल रूम सेंटर इम्प्रूव्ह केलां. आमचे फातोर्डान ही ITI जी आहा ती इंडियेची टॉप ITI म्हणून जाल्ली आहा. आतां टाटा तुमचे बरोबर टायअप करता. ताजे फुडेंच PWDची बिल्डींग आहा, PH क्वॉर्टर्स म्हणून. तो जर तें करूंक शकता कुंडय जाल्यार ताणें फातोर्डानूय करूंक जाय, स्पेशली टू मेक दीस बेस्ट ITI इन इंडिया. ब्रिंग इट अंडर टाटा न्ही. म्हाका एश्युरन्स दिया हाजेर. स्पीकर सर, जमीन आहा, PWDचीच जमीन आहा, ताणेंच केला टूल रूम थंय, जाल्यार फातोर्डानूय करून द्या. PH क्वॉर्टर्स करा मरे. कितें जाला मंत्री? स्पीकर सर, आमी टाटाच्या बरोबर टाटान 160 crores इन्वेस्ट केल्या, 5 ITI घेतल्या. म्हणजे आत्ता सारको आमची बेस्ट ती घ्या मरे. बेस्ट कित्याक घेऊन हांव उलयता तरी. स्पीकर सर, हांव एक्झॅक्टली आमच्याकडे ज्या जाग्याचेर जागो अवेलेबल आशिल्ल्यो तितक्यो घेतलेल्यो. जागो आतां हांव सांगता न्ही तुका, PH कडेन जागो आहा. साहेब बसून घ्या, ऐकून घ्या. स्पीकर सर, हांव चॅक करता आनी इन केस आमी खंयसरूच डिस्क्रिमिनेट करूंक ना, म्हणजे फातोर्ड्यांतली म्हणून घेवंक ना असोय विशय ना. हांव ताका परत एकदा फ्लोर ऑफ द हावस सांगता, इफ इन केस जर थंय जागो अवेलेबल आसत जाल्यार आमी फातोर्ड्यांतली ITI जी आसा पळय न्हू ही घेता. फक्त जागो आनी हांव परत एकदा ताजी सायडीनूच फाटल्यानूच PH क्वॉर्टर म्हणून आहा, ताजेच कडेन आहा ते. श्री डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टे. स्पीकर सर, आमची घेवपाची तयारी आहा. जॉईंट क्वेश्चन स्पीकर सर, जॉईंट क्वेश्चन. जॉईंट क्वेश्चन क्लब आहा. क्लब क्वेश्चन. Second question now. Speaker sir, COVID crash program was conducted by under PMKVY 3.0. Out of 88 candidates, 87 completed, but none of them is placed. But what are their employment prospects? स्पीकर सर, हो कोविड क्रश प्रोग्राम म्हणून तांच्यांनी आमकां PMKVY अंडरचे घेवपाक लायिल्लो. एनरोल जाल्ले 88 आनी ट्रेन जाले 37. सर्टिफिकेट घेतली 26 जाणांनी. 88 एनरोल जाल्ले. 87 complete झाला course. स्पीकर सर, एनरोल जाले म्हणजे तांच्यांनी कंप्लीट जालो असो न्ही. तांच्यांनी एग्जाम दिवची पयली म्हणजे अटेंडन्स कंपल्सरी आसा. 37 जाण रेग्युलर येवपाक लागलेले. भितरली एग्जाम दिली फक्त 26 जाणांनी. So employment दिल तेंगा? ना स्पीकर सर, हांकां एक आशिल्लें की कोविडाच्या वेळार कोविड वॉरियर म्हणजे कोविड क्रॅश कोर्स प्रोग्राम म्हणून तांच्यांनी प्रोग्राम गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान लॉन्च केल्लो, जेणे करून आमकां ट्रेन ह्युमन रिसोर्स क्रिएट करपाक जाय म्हणून. अशें नाशिल्लें की ताका कंपल्सरी जॉब दिवपाक जाय असो खंयचोच कोर्स नासता. हो जो कोर्स आसता ताच्या फाटल्यान वेगवेगळ्या प्रायवेट सेक्टरांत आतां हितूंतले 50% भुरगे हे प्रायवेट सेक्टरांत जॉयन जाले. कारण हांवूय पर्सनली वळखता हांकां थोड्या जाणांक. 50% भुरगे जॉयन जाले, 50% भितरले जॉयन जावंक ना. दे आर डुईंग द फर्दर स्टडीज. त्या ती 26 जाणांनी स्पीकर सर कंप्लीट केला कोर्स. फॉर युअर इन्फॉर्मेशन. थँक्यू. येस, श्री डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टे. आताच म्हणजे ॲक्च्युली प्रश्न विचारलो तो ते स्कील ट्रेनिंग केली न्ही भुरग्यांक काय कंप्लीट करतूच न्ही. तांकां जॉब जो आन्सर दिला तेतून जॉब तुमी ॲक्च्युली आन्सर केलात मिनिस्टर सर. जॉब एकदम कमी लोकांक मेळ्ळा म्हणजे पर्संटेज. म्हाका इतलेंच सांगपाचें आसा, आमी इतले तांचेर पयशे मोडटा ट्रेनिंग करपाक, पण भितले कमीच भुरगे जॉब घेता. ताचेर आमी विचार कितें करूं शकता काय? ह्या भुरग्यांक खंय तरी हेल्प करून प्लेसमेंट करूं शकता काय म्हणटा. तांकां ट्रेनिंग दिता आमी. वी स्पेंड मनी ऑन दॅम. जितले जास्त 90% भुरगे जे कोण जाता एडमिट ते ट्रेंड ऑल्सो, बट जॉब प्लेसमेंट इज व्हेरी लेस. द पर्संटेज इज व्हेरी लेस. सो तो पयशे वेस्ट जावपाक जायना. बेश्टो तेणी कोर्स घेवन रावंक जायना. सो ताचेर कितें तरी सरकारान विचार करपाचो त्या भुरग्यांक ट्रेन करतूक सुनी. स्पीकर सर, दोतोर शेटये जर सपोज म्हणजे PMKVY प्रोग्रामाचेर उलयता आसत जाल्यार हांव तांकां मुद्दाम कळपाक जाय म्हणून सांगता. PMKVY प्रोग्राम 7 एजन्सीज रन करताले, इन्क्लुडींग द गव्हर्मेंट ITI. म्हणजे गव्हर्मेंट ITI सोडून उरलेल्यो 6 एजन्सी ह्यो प्रायवेट आशिल्ल्यो, प्रायवेट सेक्टरांतले. आनी तांकां म्हणजे सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडल्यान अलॉटमेंट ऑफ द फंड सुद्दां ऑन एनरोलमेंट, ट्रेनिंग, सर्टिफिकेट आनी प्लेसमेंट ह्या 3 कंपोनंटाचेर जाता. आनी त्या खातीर एनरोलमेंट केल्या काय इट इज एन कंपोनंट ऑफ द 30% समथींग. तेज्या उपरांत ट्रेन केल्या काय तांकां एनादर 30%, सर्टिफिकेट दिवन कोर्स कंप्लीट जाला आनी तांकां प्लेसमेंट करपाक सुद्दां एनादर 20% ऑफ द फंड्स तांकां दिता. म्हळ्यार बरेचशे फावटी हे एकदां सर्टिफिकेट घेता आनी थोडे भुरगे वता, बाकीचे सगळे प्लेसमेंट करी पर्यंत म्हणजे रावना. आनी त्या एजन्सीची ती रिस्पॉन्सिबिलिटी आसता प्लेसमेंट करपाक जाय म्हणून. बट आमच्या ITI स्पीकर सर आमी 95% तरी भुरग्यांक प्लेसमेंट करता. 5% भुरगे जे आसा हे खंय तरी हेवटेन तेवटेन सोडटा. बट आमच्या ITIचो आतां तर ह्यान फुडें नॉट ओन्ली द ITI
बट DHE हॅज ऑल्सो टेकन इनिशिएटिव्स. आमी प्लेसमेंट जे आसा ग्रॅज्युएट जाता तांकां सुद्दां डिफरंट पॅरलली वेगवेगळे कोर्सीस दिवन प्लेसमेंट करपाचो प्रयोग म्हणून फाटल्या 2 वर्सां पासून आमच्या डायरेक्टर ऑफ हायर एड्युकेशनान सुरवात केल्लो आसा. श्री विरेश बोरकर. स्पीकर सर, हो पॉइंटेड क्वेश्चन आसा की हांकां गॅरंटी कितें आसा जे हे सगळे कोर्स करता. आतां हितून फूल इन्फॉर्मेशन येयल्या त्या प्रमाणे तांकां कांयच दिल्लें ना, म्हणजे जॉब सारके दिल्ले ना. 1600 काल मेन्शन केल्ले तितूनचे 76 जाणांकूच प्लेसमेंट जाला म्हणून सांगला आनी तेंची ट्रॅकिंगूय ना. सो इतल्यो 19 इंडस्ट्रियल स्टेट्स आसा गोंयान, 19 इंडस्ट्रियल स्टेटान तांकां प्लेसमेंट ऑपॉर्च्युनिटी दिवपाक जाय. आतां इतले जाण हो पॉइंटेड क्वेश्चन आसा की हेका लागून सरकारान कितें केला, गॅरंटी ऑफ जॉबाक लागून कितें केला सरकारान. स्पीकर सर, हांव परत सांगता, म्हणजे प्लेसमेंट तरी आमी 100% भुरग्यांक प्लेसमेंट दिवपाक शकता. ही पहिली गॅरंटी आसा की 100% भुरग्यांक आमी प्लेसमेंट दिता. स्पीकर सर, तांचो कंडक्ट कसो आसा, ते कशा पद्दतीत काम करता हें पळोवन भितरले 50% भुरगे थंयसरूच एब्जॉर्ब जाता. पण आमी फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट स्कीम जी आतां लॉन्च केल्या, आमी स्वता आमचे लेबर डिपार्टमेंट हे आनी लेबर डिपार्टमेंट मॉनिटर करपाक सुरवात केल्या की मॅक्झिमम भुरग्यांक हे थंयसर तेंच्यांनी एब्जॉर्ब करून घेवपाक जाय. ताच्या खातीर विथ ऑल इंडस्ट्री, नॉट ओन्ली द ITI रिलेटेड बट फार्मा इंडस्ट्री हांच्या बरोबर सुद्दां आमी फॉलोअप करपाक सुरवात केला. आनी हेन्स फोर्थ जे आमच्या फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट स्किमीच्या उपरांत म्हाका दिसता मॅक्झिमम एम्प्लॉयमेंट जे आसा ही आमी तांकां गॅरंटी दिवपाक शकतले. आमी आमचो थोडोसो वर्क कल्चर डेव्हलप करपाची गरज आसा आनी तें जर जालें जाल्यार गोंयच्या भुरग्यांक खंयसरूच म्हाका दिसता कामाची कमी ना. आमची इंडस्ट्री सेक्टर आनी हॉस्पिटॅलिटी सेक्टर ह्या दोनूय सेक्टरांत सो मेनी ऑपॉर्च्युनिटीज अवेलेबल आसा, आमी फक्त घेवपाची गरज आसा. श्री दिगंबर कामत. एप्रेंटायज स्कीम पळय जी केल्या स्कील डेव्हलपमेंटा ती अत्यंत बरी आसा, कारण 1 वर्स तांकां ट्रेनिंग मेळटा आनी मागीर दे हॅव टू गो फॉर जॉब्स. काही दिसा पयलीं स्पीकर सर हांव बेंगलोर रविशंकराच्या आश्रमात गेलो आनी थंय हांवें स्कील डेव्हलपमेंट सेंटर्स पळयलीं विच आर रन बाय द प्रायवेट कंपनीज. म्हणजे एक स्कील डेव्हलपमेंट सेंटर क्रॉम्प्टन एंड गिव्स रन करताले, एक स्कील डेव्हलपमेंट सेंटर बॉश कंपनी रन करताली. आनी तांणी म्हाका श्री रविशंकरान सांगलें की दे ट्रेन 100 स्टुडंट्स फॉर 1 year आनी आफ्टर 1 year दे एब्जॉर्ब. म्हणजे तुका आनी दुसरे कडेन वचपाची गरज ना. म्हजी मुख्यमंत्र्याक रिक्वेस्ट आसा की दे शूड एक्सप्लोर दीस पॉसिबिलिटी इफ दीस कंपनीज कॅन स्टार्ट स्कील डेव्हलपमेंट सेंटर समवेर अँड 100% एब्सॉर्प्शन तांच्याच कंपनीक जाता. अशें कितें जाता जाल्यार चीफ मिनिस्टरान एक्सप्लोर करचें, काही कंपन्यां कडेन व्हरलो, अशी म्हजी विनंती आसा. स्पीकर सर, आमी ऑलरेडी श्री रविशंकर हांच्या बरोबर ऑलरेडी टायअप केला. ते आमच्या ऑलरेडी एक सेंटर आमच्या कडेन चलयता. हाज्या व्यतिरिक्त आमी जवळपास अशा पद्दतीत वेगवेगळ्यो ज्यो कंपनी आसा हांच्या कडेन ऑलरेडी टायअप आमी सुरवात केला आनी तेंच्यांनी ट्रेन जाल्या उपरांत आपल्या कडेन एब्जॉर्ब करपाचें. इवन दो तितकेंच न्ही, म्हाका आतां कंपनी याद जायना, एक कंपनी तर तयार आसा की आफ्टर ट्रेनिंग देम दे आर रेडी टू टेक इन द फॉरेन कंट्री फॉर द फ्युचर ट्रेनिंग आनी फॉर द फ्युचर जॉब. अशा पद्दतीन आमच्या कडेन फर्मागुडी हांगासर आमी इलेक्ट्रिकल CEO आनी सोलार CEO हितून आमी श्री रविशंकर यांच्या कडेन जे केले तितून 2 इलेक्ट्रिकल आनी सोलार हातूंतले 2 आमी श्री रविशंकर यांच्या कडेन आमचो टायअप आसा. इवन दो प्रायवेट सेक्टरान स्पीकर सर आमची जी ITI एक प्रायवेट ओल्ड हांगा चलता, खोर्ली हांगासर चलता, तांच्यांनी बी म्हणजे अशाच पद्दतीचो टायअप प्रायवेट सेक्टरांनी केला. ते बऱ्या पद्दतीची ट्रेनिंग ज्यो 3 ITI आहा, एक सेजाची ITI, दुसरी म्हाका ITIचें नांव याद जायना बट खोर्ली हांगासर मॉनफोर्ड ती ITI तेंच्यांनी प्रायवेट एक टायअप केला. त्यांची ITI जी आसा ती खूप बऱ्या पद्दतीन चलता. स्पीकर श्री वेंजू वेगस लास्ट. स्किल डेव्हलपमेंट these are very good skill development programs, but भुरगे आज थिंग कित्याक वचपाक सोदना कित्याक ते केले म्हणटरी जी सॅलरी तांकां मेळटा इन द स्टेट they are not satisfied with that, so they are not encouraged to go there. Parents also don't want to encourage. So I would say that why don't we try out to give them opportunities to go offshore, rigshancher kamak, नाजाल्यार बोटीर शिप्सांचेर कामाक. So similarly how we are doing tie up with foreign companies, offshore companies आहा, rigs आहा, shipping companies आहा, who would like to participate in our programs. तांकां जरी तरी आमी हाडले आनी अशेंच करून एक tie up केलो, then our culture is that most of the boys would like to go abroad, earn and come back.
So I think rigs, offshore jobs and shipping jobs could be one segment where we could explore to do tie-up with our skill centers. स्पीकर सर, आमी एक्सप्लोर करपाक तयार आसा. कोण जेनून जर आसत आमकां एब्रॉड धाडपाक आनी शिपार धाडपाक आसत, इवन दो आमकां ऑनरेबल एमएलएनूय सांगचें, आमची तयारी आहा. बट एक भितर रिस्क आसा. आतां पर्यंत अशे थोडे एजंट आपूण भायर व्हरता म्हणून बऱ्याच जाणांचे पयशे घेवनूय खाल्लेले आसा. तश्योय केसीस कितल्योश्योच आसा. त्या खातीर सगळ्या भुरग्यांनी हांव मुद्दामून म्हणजे विशय येयला म्हणून सांगता स्पीकर सर, आतां पर्यंत गोंयांत रजिस्टर्ड जाल्ल्योच केसीस मिनिमम टू मिनिमम ज्यो म्हाका खबर आहा आत्तां की जवळपास 10-12 तरी केसीस रजिस्टर्ड आसा. आपल्याक फॉरेनाक व्हरता, आपल्या कडल्यान 15 लाख रुपया घेतले, आतां तो मनीसूच मेळना. भायल्यान येवन ते गोंयान ऑफिस घालतात आनी अशा पद्दतीचे गोंयकार भुरग्यांक फटयता. सगळ्यांनी अलर्ट रावचे, कारण जेनून कोण आसा पळय न्ही अशा पद्दतीत ताज्याच कडेन अशा पद्दतीन डील करप योग्य. बट तुवें जर कोण आसत, हांव आमच्या स्कील डेव्हलपमेंटाकूय सांगता, टाय अप करून वी कॅन डायरेक्टली डू द प्लेसमेंट. आमकां व्यवस्थीत रित्या स्टार क्वेश्चन नंबर 4 तयारी आहा. Swaikolobo. Speaker sir, I may be permitted to ask question number 4A. Speaker sir, as per competition sheet. Speaker sir, under the able leadership of our Prime Minister, Shri Narendra Ji Modi, national education policy was framed and he wanted this to be implemented in all the states of India. Speaker sir, national education policy जी 2020 आमी म्हाका दिसता ह्या हावजान खूब डिबेट केली हेचेर आनी म्हाका जो आन्सर दिला स्पीकर सर, national education policy is being implemented at foundation stage 1 from the academic year 2023-24 म्हणजे ह्या वर्सा. आणि खूब लेंदी आन्सर हा स्पीकर सर. म्हाका ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक जे नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी म्हणजे आमचे प्रायमरी स्कूल लेवल, हायर सेकंडरी, कॉलेज सगळे येयले हितून. स्पीकर सर, इम्प्लिमेंटेशन करतना म्हाका ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक विचारपाक जाय की जे ट्रेनिंग आमचे टिचरींग जी भासाभास मॅनेजमेंटा कडेन जी जावपाक जाय आसली, जे हे शॉर्ट ट्रेनिंग कोर्स म्हणून 5 दिसाचो कंप्लीट जाला ह्या दिसांनी एकेडमिक इयर स्टार्ट जावच्या पयलीं, जी NEP आमी आतां इम्प्लिमेंट करता, हेचेर चेंजीस कितल्यो आहा स्कूल लेवल, हायर सेकंडरी आनी कॉलेज लेवल. हे ह्यूज रेवल्युशन म्हणजे प्रायम मिनिस्टराचे विजन कितें आहा, एक कंट्रीक एड्युकेशनान रेवल्युशन हाडचें, जे इतली वर्सां जावंक ना. उत्तर दिल्ले आसा. होय, तुम्ही प्रश्न विचारा न्ही. प्रश्न तर होच आहा न्हू, कितें अपेक्षीत आसा? जो ट्रेनिंग प्रोग्राम कितले दिसाचो टिचरींग दिलो, मॅनेजमेंटा कडेन हेची भासाभास जाल्या, इन्फ्रास्ट्रक्चर तांकां कितें एडिशनल घेवपाचो आहा, टिचरी एडिशनल दिवपाच्यो आहा, एक क्लासीन कितली भुरगीं आसतली, हेचेर आमकां जी येदो व्हडलो आमकां आन्सर दिला. वेदर द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, एकाच बरोबर 4-5 प्रश्न जाणार. ना हो पयलो क्वेश्चन, whether the honorable chief minister will provide more training to teachers, PTA म्हणून आसता स्कुलान, whether they एक स्कुलाची डायरेक्टर आणि डेप्युटी डायरेक्टर बाकीचे सगळे वचोन whether they will go in the schools to explain this policy to the PTA also and to the management. हो पहिलो क्वेश्चन. सदस्य तुमकां सारको प्रश्न जाल्लो की 1-2 ट्रेनिंग टू द टीचर्स. ट्रेनिंग पहिले स्पीकर सर, नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी 2020 सो ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी खूब व्हडलो बदल शैक्षणीक दृश्ट्या करपाक जाय म्हणून ही पॉलिसी लॉन्च केल्या. तेणी जो बेजीक प्रश्न विचारला, ह्या बेजीक प्रश्नाचेर तो ट्रेनिंग कोणाक कोणाक दिली काय विचारता. स्पीकर सर, म्हाका सांगपाक खूब बरें दिसता, नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी 2020च्या बाबतीत गोंय एक स्टेप फुडें आसा. इन फावंडेशन कोर्स आसतले, ओके, इन हायर एड्युकेशन आसतले. आमी फावंडेशन कोर्सच्या बाबतीत बेजीक मास्टर ट्रेनरांनी ट्रेनिंग जी आसा ही जवळपास आमी जे प्री प्रायमरीनी टीचर आशिल्ले
आणि जे हो पंचमय कोश जे शिकताले पयलीं हांकां मुळात हेतूंतल्यान शिकयताले अशा 150 टिचरांक म्हणजे ताका ट्रेनर म्हणून आमी सिलेक्ट केले आणि तांकां ट्रेनिंग दिली आणि ती ट्रेनिंग दिल्या उपरांत सेकंड ट्रेनिंग जी आसा ही अंगणवाडीच्या सगळ्या टिचरांक आमी सेकंड ट्रेनिंग दिली. स्पीकर सर, हे जाले फावंडेशन कोर्स लेवलाचेर. स्पीकर सर, एट अ हायर एड्युकेशन लेवलाचेर आमी मास्टर ट्रेनर सिलेक्ट करून टू ऑल द टिचर्स हांकां सगळ्या जाणांक आमी प्रॅक्टिकली आनी ऑनलायन ट्रेनिंग दिवपाक शकले आणि दिश्टावो नांवाचो चॅनल जो आमी सुरवात केलो. ऑलमोस्ट फर्स्ट इयर, सेकंड इयर, थर्ड इयर, BA, BCom, BSc हे सगळे सिलेबस आमी दिश्टावो चॅनलाचेर हाडले आणि हे सिलेबस आता उरलेल्यो स्टेटी ज्यो आसा ह्या हेज्या वयल्यान वापरता आणि त्या खातीर आमकां हायर एड्युकेशन लेवलाचेर आमकां एप्रिशिएटूय केल्या. स्पीकर सर, सगळी कडेन ज्या ज्या जाग्याचेर नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसीचो उल्लेख जाता तेजेर आमच्या दिश्टावो चॅनलाचो हो उल्लेख डेफिनेटली सगळे जाण करता. लोअर एड्युकेशन लेवलाचेर हांवें जशें सांगलें की पयलीं आमी 135 टिचर तुमी म्हणटले सिलेक्ट कश्यो केल्यो वेगवेगळे कडेन वेगवेगळ्या हितून प्री प्रायमरी शिकयताले पयलीं तांकां सिलेक्ट करून तांकां ट्रेनर केल्या. सेकंड, आमी अंगणवाडीच्या सगळ्या टिचरांक ट्रेनिंग दिली. तिसरी ट्रेनिंग जी आसा तेणी सांगलें की आमी तालुका लेवलाचेर स्पीकर सर प्रत्येक तालुका लेवलाचेर मिटींग घेवन मॅनेजमेंटा खातीर वेगळी मिटींग घेतली. तांकां नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी कितें आसा ही पयली एक्सप्लेन केली. त्याच्या खातीर जी कमिटी आसली तेजे आमचे मास्टर ट्रेनर आसले ते एक्सप्लेन करपाक हे तालुका लेवलाचेर गेले. स्पीकर सर, सेकंड आमी PTA खातीर मिटींग कंडक्ट केल्या तालुका लेवलाचेर आणि ताका नॅशनल पॉलिसी आमी एक्सप्लेन केली. तिसरी गजाल तेणी जो विचारलो की आमी सांगलेलें की फावंडेशन कोर्स इम्प्लिमेंट करपा खातीर आमकां रजिस्ट्रेशन करात जे प्री प्रायमरी चलयतात. ऑलमोस्ट आतापर्यंत जवळपास 240 लोकांनी सुमार आमच्या कडेन रजिस्टर्ड केला. आमी फिजिकली आमचे ADI तांकां सांगलेलें की तुमचे इन्फ्रास्ट्रक्चर बाकीचे सगळे तुम्ही अपलोड करात त्या सायटीचेर. आतापर्यंत म्हणजे आमी म्हणजे खूप लेंथी प्रोसेस आसा स्पीकर सर, बट 240 जणांनी जेंच्यांनी केला. आमच्या 130 प्रायमरी स्कुलांनी आमच्या गव्हर्मेंट प्री प्रायमरी स्कूल म्हणून आमी सुरवात केले. फावंडेशन कोर्स थंयसरूय सुरवात केला. म्हाका ताचो फुडलो प्रश्न खबर आसा स्पीकर सर, म्हणजे आमी टिचरी दिल्यो काय कितें म्हाका खबर आहा. एट प्रेझेंट आमी दिवपाक पावनासले कारण जुलयच्यानूच सुरवात केला. 3rd जुलयच्यान आमी कोर्सीस सुरवात केल्या. आमच्याच जाग्यार आमी दिवपाक पावना. बट स्पीकर सर, आमी ऑलरेडी थंयसले म्हणजे PTA आमचे थोडेशे टिचरूच शिकयता नाल्यार PTA अरेंजमेंट केल्या. बट आमी विदीन दीस 10 days आमी तांकां टीचर जे आसा पळय न्ही हे आमच्या एक्चुअली अरेंजमेंटांतल्यान तांकां टीचर जे 130 स्कुलांनी जेंच्यांनी फावंडेशन कोर्स सुरवात केल्या तांकां टीचर दिता. आनी उरलेल्या कोणी जेंच्यांनी रजिस्टर्ड करूंक ना त्या सगळ्या जाणांनी जे प्री प्रायमरी शिकयता आनी फावंडेशन कोर्स सुरवात केला म्हणटा ह्या सगळ्या जाणांनी ऑनलायन प्रोसेसान आमच्या एड्युकेशन डिपार्टमेंटान तांच्यांनी फावंडेशन कोर्स 1 हाका रजिस्टर्ड करप गरजेचें आसा. स्पीकर सर, चीफ मिनिस्टरान सारको बरो रिप्लाय दिला. टिचरी दिवपाचो हा हें सांगला तेणें. पण जेन्ना फावंडेशन आमी म्हणटा तेणे आमकां उल्लेख केलो हा इम्प्लिमेंटेशन ऑफ फावंडेशन स्टेज 1 जे आमी आंगणवाडी उलयता. आंगणवाडी आतां खुबशे घरांनी कोणाच्या घरांनी आहा आनी आतां कितलीशींच GPS स्कुलां गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कुलां बंद पडलेली आहा. तितून एटलीस्ट 3-4 क्लासी खाली आहा. वेदर द चीफ मिनिस्टर वील टेक अ फूल रिव्यू ऑफ एंटायर स्टेट ऑफ गोवा ऑफ दीस GPS कितली खाली आहा आनी थिंगासर आंगणवाडी फीट जावंक शकता वो ना आनी थिंगासरचो इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोवायड करतलो जे टॉयलेट्स जाय आनी कितें जाय थोडे GPS आनी तांकां थिंगासर हाडटलो आनी घालतलो. हो एक प्रश्न आहा. स्पीकर सर, गव्हर्मेंट इंटेंड्स टू फॉर्म क्लस्टर इन कॉलेजीस म्हणजे क्लस्टर करूंक सोदता, उमके कॉलेजी एड करूंक सोदता. Any provision has been made for students and teachers to travel from one college to another college. म्हणजे उमको आता कोर्स हा म्हणजे कोण म्युझिक शिकोंक सोदता ते ह्या उमके कॉलेजीन ना तेणे तिगा वयचे पडले दुसऱ्या कॉलेजीन. हे एक बरें इम्प्लिमेंटेशन आहा ह्या नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसीन. हे एक बरें आहा की तूं हिंगासून तिगा वचोंक जाता. पूण अशें कितें आमी टिचरींग आनी स्टुडंटाक ट्रॅव्हल करपाक कितें करतले फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. स्पीकर सर, त्यांनी 2 प्रश्न वांगडा विचारल्या. एक, अंगणवाडीचो अंगणवाडी आती प्रायमरी शाळांत शिफ्ट करता काय म्हणून. स्पीकर सर, 100% करता. बंद पडलेले शाळेन अंगणवाडी ती शिफ्ट करपाक जाय. हांवें डायरेक्टर ऑफ वुमन अँड चायल्डाक परत एकदा सांगला की तुमची एक सुद्धा अंगणवाडी भाड्याच्या घरातल्या रुमान दवरू नकात. ती आमची अंगणवाडी आमची शाळा जी बंद पडल्या त्या शाळेच्या रुमान शिफ्ट करा. अदरवायज ज्या जाग्यार तुमच्याकडे आमची गव्हर्मेंट खंयची प्रिमायसीस रिकामी आसत तुम्ही आयडेंटिफाय करा आणि तुम्ही शिफ्ट करात. म्हाका दिसता
आमदारांनी इनिशिएटिव्ह घेवपाची गरज आसा. आपल्या मतदारसंघात येता ती अंगणवाडी, आपल्या अंगणवाडी जी आसा ही त्या प्रायमरी शाळेन तेंच्यांनी शिफ्ट करपाक जाय. म्हणजे हांव आतां न्ही, हांवें 2014 आमदार आसतनाच म्हज्यो सगळ्यो अंगणवाडी सोदून तांकां खंयची गव्हर्मेंटाची बिल्डींग रिकामी आहा ती पळोवन तितून तांकां शिफ्ट केल्ली. म्हणजे इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द MLA ऑल्सो की ताका जाय जाल्यार ती शाळा मागीर रिपेर करून दिवं येता. पण त्या शाळेन ती अंगणवाडी शिकपाक जाय. भाड्याच्या घरांत हांव फक्त एकाच खातीर म्हणटा कारण तांकां बरी अंगणवाडीच्या भुरग्यांक बरे बसपा खातीर तांकां क्लासरूम, टॉयलेट्स हे सगळी बरी सोय ही आमी दिवपाक शकता. त्या खातीर ते एक विशय. दुसरो विशय क्लस्टर ऑफ कॉलेज. क्लस्टरिंग करपाक स्पीकर सर आमी सुरवात केला एट द कॉलेज लेवलाचेर. कॉलेज लेवलाचेर डिफरंट क्लस्टर्स एट द तालुका लेवल आमी सुरवात केला. चूज ऑफ सब्जेक्ट हाजी अंदू युनिवर्सिटीन त्या खातीर तूं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन खंयचें घेता ह्या खातीर हे फावटीची एडमिशन पयले फावटी ही युनिवर्सिटी लेवलाचेर जाली चूज ऑफ सब्जेक्ट करता आसतना. त्या खातीर ती सेकंड स्टेप आसा तो म्हणटा ती. पण तेजेरूय बी सरकार विचार करतले डेफिनेटली. कारण खंयचे सब्जेक्ट कोण चूज करता हे आमी अंदूच्यानूच आमी युनिवर्सिटी लेवलाचेर सुरवात केल्या. तेजो लायकींग सब्जेक्ट, लायकींग कॉम्बिनेशन आनी वर्टिकल मोबिलिटी आनी ताका फ्युचर कितें आसा हें पळोवन आमच्या युनिवर्सिटी आनी हायर एड्युकेशनान डिसायड करून सब्जेक्ट दिवपाक सुरवात केला. पण अशा पद्दतीन जर ताका ड्युअल डिग्री घेवपाचो सुद्दां हाज्या फुडें आमी ड्युअल डिग्री कशा पद्दतीन दिवपाक शकता हाजोय विचार आमचे हायर एड्युकेशन करता. स्पीकर सर, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक आमचो रिक्वेस्ट आहे की जेन्ना आमी कॉलेजीचे उलयता आनी हे क्लस्टराचे उलयता तांकां टिचरी आजुनूय दिवंक ना. स्पीकर सर, टिचर्स ज्यो तेंच्यांनी मागल्या कॉलेजींनी सगळ्यांनी टिचरींचो जो रिक्वेस्ट केला हायर एड्युकेशनाक ते आजुनूय सँक्शन जावंक ना. आनी दे हॅव आतां ऑलरेडी एकाडेमीक इयर स्टार्ट जालो. थिंगासोर नंबर ऑफ स्टुडंट्स एक क्लासीन 60-65 बसून जाल्ले आहा. वेदर द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हू इज द मिनिस्टर फॉर एड्युकेशन वील रायट टू द डिपार्टमेंट म्हणजे एड्युकेशन डिपार्टमेंट रायट बरयतले की तुमी तुमचो इन्फ्रास्ट्रक्चर वाडोवया. म्हणजे खंयचे मॅनेजमेंट स्कूल जर इन्फ्रास्ट्रक्चर वाडोवपाचें आहा जाल्यार तेणी वाडोवचो म्हणून म्हाजो रिक्वेस्ट आहा. कित्याक थिंगासोर हे जे आहा स्टुडंट जे आहा ते वाडलेले आहा आनी दुसरे हितून हे मेळना, एडमिशन मेळना. हेचो एक ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एकूच मिनट. आनी वेदर this year all the requests made by the whether the request of the this management schools जे टीचर्स जाय पळय ते दितलो ना. स्पीकर सर, एकेच कॉलेजीन खूप जाणांक एडमिशन जायी आसता. म्हाका तेच कॉलेजीन जायी. सायडीकची कॉलेज म्हणजे थोडीशी इंटेरियर असलेली कॉलेज एकदां बंद पडटा. त्या खातीर आमी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आनी अलॉटमेंट ऑफ स्टुडंट्स हे आमी युनिवर्सिटी कडल्यान केला त्या हेका लागून. त्या खातीर आत्तां स्पीकर सर रिसेंटली सगळे एडमिशन तांकां एलोकेशन करून सोंपल्या. त्या खातीर जांकां टिचर्स दिवपाक जाय तांच्या एलिजिबिलिटी म्हणजे स्टुडंट स्ट्रेंथानुसार आमी टिचर्स तांकां 100% कारण ग्रँट इन एड आसलेल्या सगळ्या कॉलेजीचे टिचर्स सुद्दां जे आहा पळय न्ही हे सरकारूच दिता. आणि सरकार तांकां ग्रँट इन एड जांकां टीचर्स जो मुखेलमंत्री सांगता देर इज नो क्लॅरिटी टुडे देर इज फुल कन्फ्युजन बिकॉज सर हे जे क्लस्टर ऑफ स्कूल जे आहा सर हे क्लॅरिटी लोकां मदीं श्री वीरेश बोरकर. स्पीकर सर, पॉइंट ऑफ ऑर्डर अंडर रूल 290 पयलू. स्पीकर सर, म्हाजो एक स्टार एलिक्यू आसा 3B फाल्यां आन्सर करपाक आसलो अजून पर्यंत म्हाका आन्सर तसोच स्पीकर सर अनस्टार एलिक्यू आसा 81 आनी 87 हेजोय स्पीकर सर फाल्यां आन्सर येवपाक अजून पर्यंत येवना. विथीन 48 आवर्स आन्सर येवपाक जाय. तो पोस्टपोन कर. BSc उलयले आमी पोस्टपोन कर. स्पीकर सर, हांव कन्सर्न डिपार्टमेंट पयलीं 3B कोणाचो तो पळयता आनी ते तुका रोखडें सांगता. सीएमाचो डिपार्टमेंट जो डिपार्टमेंट सर म्हाका थोडो टायम दी. आमी कशें आन्सर करता स्पीकर? थोडो टायम दी न्ही म्हाका पळयता. Small point of order. In my unstart question, LAQ number 38 for today, I asked specific question about the Chanakya services. And the answer, first part was given. My second question was, any notice tender was initiated for selecting this agency? If so, furnish copy of tender document, is publication, number of tenderers received, names of the members committee. Kai answer ho na? Yes. 38, unstarred. And even the third question to that, answer ho na tinga? Because तीसरो 3B चेक करता.
आणि दोन अनस्टार आसा दोन 81 आणि 87 फाल्याच्याच दोन्ही. बरें. येस विनेश बोरकर. Speaker sir, fear and anxiety in the minds of parents whose children go to government primary school at Shiridao Palem, as the school premises is in a bad state. The entire roof is leaking. The earthing of the premises is not proper, and there is a huge ditch in the school premises, hence putting the lives of children and staff at danger. श्री Speaker sir, जी तारुलकर. Speaker sir, the laboratory आसा तितून वयलो leakage जाता. मेन्शन केलं न्ही, मेन्शन केलं बस. Minister note करतो. Due to delay in making the augmented 15 MLD plant at Chandel operational, people are facing actual water shortage even in monsoon season and are dependent on water supplied through tankers. The Honorable Minister may state the reason for delay and the step government intend to take to make the plant operational on priority basis. श्री एल्टन डिकोस्टा. Speaker sir, fear and anxiety in the minds of women regarding Grey Aadhar and Ladli Lakshmi schemes. It would have been far better if the government had a provision to directly inform the applicants regarding the submission of incomplete documents of Ladli and Grey Aadhar schemes, so they can comply with the requirements to avail its benefits. Otherwise, unresolved cases pile up without being sanctioned. श्री रुडोल्फ फर्नांडिस. Speaker sir, fear and anxiety in the minds of the people of Santa Cruz due to lack of proper planning around Kujira school complex and approach road to JMC Bamboli. How does the government propose to resolve this matter? श्री यूरिया रेमाउ. Speaker sir, fear and anxiety in the minds of the people on flooding at Paroda. These floods happen every year and the government is not in a position to find a concrete solution. Recently, the government took up the road work by increasing the height of the road in some places. Despite this, flooding happens this year too. The government needs to increase the height of the Paroda bridge and also conduct a study through National Institute of Oceanography or any other institute to find a permanent solution to the problem. श्री वेंजी वेगस. Speaker sir, fear and anxiety in the minds of the people of Goa at large and the people of Orlim, Deosa in specific, as the Orlim to Deosa bridge is in a bad shape. The department officials have visited the bridge during the last monsoon 2022 and requested for tarring the bridge was proposed and assured. However, till date, no tarring is done, even after several follow-ups. And today, as we talk, there are huge potholes and the tarring is totally scrapped out with several accidents taking place. Keeping in mind ongoing monsoon, immediate temporary solutions with cold mix tarring or any other to be taken before any next accident takes place. And after monsoon, mastic asphalt to be laid on the Orlim-Deosa bridge. Cruz Silva. Speaker sir, fear and anxiety in the mind of traditional fishermen and fishing boat owners that due to constant erosion happening at the tip or mouth of where the Arabian Sea and River Sal meet, Noster, there has always been accidents and fishing boats have capsized due to tidal bores generated at the mouth. Loss to human lives and boat in common. Also due to erosion, the boat can navigate only during high water. The need of constructing a retaining wall which will act as a barrier and avoid erosion happening and stop tidal bores occurring which will stop accidents being caused and human life loss. Shri Kedar Naik. Speaker sir, there is fear and anxiety in the mind of the people of Girim village. The surrounding areas that due to heavy rainfalls, current monsoon season, there is flooding in Girim, the roads are submerged underwater, making it very difficult and risky for the pedestrian and vehicular traffic passing by. The fields are filled with water causing huge loss to farmers. The government need to take some immediate steps, action in this matter to prevent such a situation in future and also compensate
the hardworking farmers for the loss incurred. Shri Vijay Sardesai. Speaker sir, fear and anxiety in the minds of the people of Goa regarding dilapidated government buildings which are leaking due to the monsoons. I urge the government to repair such buildings on priority so that government files are safe. Such buildings do not cause any harm to government staff and the general public. Speaker sir, 17 तारखेक कला अकादमी कोसळी. 17 तारखेक जेन्ना कोसळी तेन्ना मंत्र्यान एक मिनिट स्पीकर मंत्र्यान स्टेटमेंट केलो स्पीकर सर की हो पोर्शन आमी काम करूंकूच नाशिल्लें म्हणून. म्हजे कडेन आतां व्हिडिओ एविडन्स आहा. मंत्री थंय इन्स्पेक्शन करता 8 नोव्हेंबर 2022 I'll keep this on the table. PWD मंत्र्यान म्हाका सांगचे स्पीकर सर, this is corruption which has led to collapse of Kala Academy. It was portion where work was done. On the table of the house down the with proof. Let the minister tell me this work was taken. There has to be a free and fair probe, and the minister should resign. Before बसा तुम्ही मेन्शन केलं माननीय मुख्यमंत्री. माननीय मुख्यमंत्री पेपर मॅडम. Sir, I lay on the table the papers shown against my name in today's order. माननीय श्री रवि नाईक. Speaker sir, I lay on the table of the House the paper listed against my name as per today's order. Yes. कालची लक्षवेधी सूचना म्हणजे कॉलिंग अटेन्शन पोस्टपोन. मुख्यमंत्री कालची कॉलिंग अटेन्शन तुम्ही विजय सरदेसाई कार्लोस फेरेरा स्पीकर. Now he'll answer. Yes. Speaker sir, हे कॉलिंग अटेन्शन बाब विजय सरदेसाई, कार्लोस फेरेरा आणि बाब गणेश गांवकर हांणी म्हणिल्लें. In order to minimize power failures, timely, appropriate maintenance of lines and substations such as pruning of trees, replacement of deteriorated poles, rejumpering of overhead lines, greasing of AB switches, maintenance of transformers, circuit breakers and other equipment are carried out regularly by the department. However, increased power supply failures occur during monsoon due to cyclonic winds, lightning, thundering, heavy wind and rain, thereby causing falling of trees, tree branches, including coconuts on power lines, resulting in breakage and snapping of the conductors, puncturing of insulators, uprooting of poles and line, etc., which are behind the control of this department. The Electricity Department has initiated a number of projects for conversion of existing overhead conductors with underground cabling and high amperage HTLS conductor. Major 33 kV feeders in Goa, such as Thivim 1 and Thivim 2, supplying power to Saligaon and Porvorim areas, MAPSA 1 and 2, supplying power to MAPSA city, and MPT 1 and MPT 2, supplying power to the Vasco city through Sakwar substation, are replaced with HTLS conductors. Major works of replacement of overhead conductors to the underground cabling is being carried out of these 11 kV feeders stroke areas, especially Batim, Santa Cruz, Bicholim city, Asnoda, Borne, Shirgaon, Kothambi, Nerul, Batim, Bansai, and a part of Sherwood and Rivan feeder. Kakoda, Unir, Durbat, Sakwar Industrial Feeder, MVS College Feeder, Mandre, Morjim, Anjuna, Torla, and Mapsa Town. A number of projects related to conversion of LT overhead lines are being carried out in various parts of North and South Goa. New 33 by 11 kV substation at Kalangut and Altino has been completed, and new substation at Mandre and Tuye are in final stages of the completion. The department has also initiated various measures such as installation, upgradation of power transformer at EHV substations
bifurcation of lengthy and loaded feeders, addition of DTCs, conversion of the overhead lines to underground cabling across the state, etc., to minimize interruption due to falling of trees, branches, etc. The EHV substation at Thimim has been upgraded, and the substations at Ponda and Verna are presently being upgraded. The tender process for the new 220 kV Saligaon GIS substation is completed, and the project is approved by GSWB. The order for the same will be placed within a month. Similarly, the preliminary project report of 220 kV substation at Lotlim in South Goa has been prepared, and detailed report is under preparation. The project will be tendered within next 3 months. The department had installed ABC aerial bunch cables, which are intertwined insulated cables with a view for ensuring stable power supply to consumer in various parts of Goa. A total of around 731.66 kilometers of cable was laid, and out of which 498.68 was initially charged. However, the aerial bunch cable and joint kits are exposed to sun, cold weather and rain, due to which the joining kits and AB cable fails get punctured continuously, especially during rainy season. To restore the power supply after tracing the faults and providing new joining kits, the time consumed is normally 2 to 3 hours, as the kits have to dry up after replacing the faulty aerial bunch cable section. As such, the power supply for feeding supply to full feeder in the area gets interrupted. Hence, wherever possible, alternate power supply ring feeding power arrangements are made. Presently, total length of AB cable in service is on date is 448.93 kilometers. The old deteriorated poles are being replaced by the department. Although there was a shortage of conductors for a brief period, the same have been procured and are presently available at the central stores. Insulators and other spares are also available at the central store. The department is also in the process of procurement of mobile cable faulty detection van at an approximate cost of rupees 3.8 crore for facilitating easy and fast detection of faults. The outages are mainly attributed to the vagaries of nature, and there are no lacuna from the department side. Those who want to speak? Vijay. Vijay sir. They can ask the question, no speak. Speaker sir, down the years, Goan rains have always been welcomed, but they bring about some sort of discomfort also. Minor water logging, wear and tear of roads, instances of power outages used to be the norm. This year it has been disastrous. Speaker sir, large-scale flooding, landslides, devastation of roads, climate change खातीर जाला म्हणत तुज्यान, but mainly because of lack of governance, and in small measure because of public carelessness and flouting of rules. Speaker sir, power interruptions मात जाल्या ही जी पावसान आनी पावसाचे पयलीं चड करून म्हाका जी लागतात are unpardonable. Speaker sir, तुमचो डिपार्टमेंट सोडून आनी कोणाचूच हे पॉइंट आउट करूंक आमी शकना. Speaker sir, in spite of the much hyped technological advances in the electrical distribution system, which the Honorable Minister has given in his reply, common Goikar has only faced difficulties. Speaker sir, tariffs are being hiked, new connections have become more and more expensive, departmental formalities have become more complex, and to top it all, power supply is most unreliable. Speaker sir, work is hampered, appliances are damaged, and nobody cares a hoot. Speaker sir, incoming failure म्हणटा तो एक नवो नॉर्म जाल्लो आहा. कितेंय जालें जाल्यार पयलें तें आन्सर सांगता incoming failure. Speaker sir, the fear that haunts citizens is that if something so normal and routine as pre-monsoon and monsoon showers can do so much harm, only natural calamity, Tokte bhashen जर जाली,
जाल्यार तूं कितें करतलो? Is the electricity department equipped to deliver? Speaker sir, does it have the necessary manpower or the resources to handle situations? Just now the minister has said that any file goes to finance department gets cleared in 5 days. So you must be having the resources. Speaker sir, have you tried to find the reason behind these innumerable power failures? Speaker sir, I am not technically competent. But from whatever knowledge that I have been able to gather from various sources, substandard material like insulators, indiscipline in the manpower, lack of mobility, unsupervised work by contractors are some of the reasons that appear to be the root of the problems. Speaker sir, underground cabling करताना supervision जायना. ताजे खातीर mandatory depth level below the ground level of cables म्हणून जे आसता म्हळ्यार एक हाका अर्ध मिटर नाजाल्यार मागीर 90 हे मागीर 150 हे ते दवरनात. आनी protection of cables from damage is thus not, this is a shortcoming. Speaker sir, once backfilling is done, ते बोललें की ना ते पचलें मागीर कितें मागीर कोण काय ना तुजे कोण सुपरवायज करपाक मनीस ना आणि मागीर this becomes the reason for power outages. Speaker sir, the department is not equipped to trace underground faults and has to rely on contractors. आम्ही अंडरग्राउंड कंप्लीट केबलिंग जाल्ली म्हणजे म्हजो मतदारसंघ कितेंय घुसपलें जाल्यार डिपार्टमेंटाक तशें पावर आउटेज खंय जाली हें सोदूंक तांकां काडपाक दे डोंट हॅव द इक्विपमेंट. वाय इज दीस लकुना परसिस्टिंग इवन आफ्टर सो मेनी इयर्स? तुका मुख्यमंत्री जर इतलो घट आनी तुजे जर फायनान्सांत 5 दिसान फायली क्लियर जाता जाल्यार हें कित्याक जायना? स्पीकर सर, substandard material is also the reason for many failures. Speaker sir, केन्ना I have heard that shortage of vehicles. पूण हे सगळे म्हाका दिसता व्हील आनी कॉम्पिटन्स जाय. पावर मिनिस्टर म्हणून तूं कितलो कम्फर्टेबल आहा? तूं PWDन मातसो चड कम्फर्टेबल आसलो. पावर म्हणून कितलो कम्फर्टेबल आहा आनी तुका कितले व्हील आनी कॉम्पिटन्स तुजे आहा हें म्हाका दिसता अजून मातशें लॅकिंग आहा. स्पीकर सर, म्हज्या मतदारसंघान एक अंबाजी म्हणून एरिया आहा. हांगा पावस येवचे पयलीं इतलो थंय त्रास जाता. हांवें खुबदां ते शिशीर कडकडे म्हणटा तें नांव काडिल्लें आहा. तो कितें म्हणटा स्पीकर सर की 2 वर्सां जालीं अंबाजी आनी बोर्डा हजारांनी फातोर्डेकार हांगा रावतात. दे आर सफरींग बिकॉज ऑफ मिडनायट पावर आउटेजीस. स्पीकर सर, 2-2 वरां रातची लायट वता. आमची अंडरग्राउंड केबलिंग एरिया लायट वचूंकूच शकना खरी पूण वता. एप्रिलान स्पीकर सर खूब इन्सिडन्सीस जाले. मागीर ताणें एक ग्रूप करून ते सगळे म्हाका मेळ्ळे. हांवें तुमचे मिनिस्टरा कडेन उलयलो. मिनिस्टरान म्हाका सांगलें इंजिनियर सामंत म्हणटा तो आहा तो सगळें पयले फर्स्ट वीक ऑफ जून मेरेन हें सगळें इश्यू काबार करतलो. स्पीकर सर, पूण कांय जावंक ना. 17 तारखेक तुजी कला अकादमी पडली. 17 तारखेक रातची 2.5 वरां आमची लायटूय गेली. स्पीकर सर, ताजे मागीर 9 तारखेक 9 जुलय असोच मिडनायट पावर फेल्युअर जाला. स्पीकर सर, आतां 20 तारखेक परतो असोच पावर फेल्युअर जाला 2-2 वरांचो मिडनायट. स्पीकर सर, धाकटे हांव मेन्शन करना पूण हांव तुका सारकें नोट करून डेट सांगता. तुज्या हाजेर कंप्लेंट आहा आनी सगळ्यांचें रिजन आहा इनकमिंग पावर फेल्युअर. स्पीकर सर, आतां हांवें आयकलां की ती 33 केबल सप्लाय जी आहा फातोर्डा सबस्टेशनाक ती अनरिलायबल आहा 2 कारणां खातीर. एक म्हणल्यार फोंडेच्यान जी येता ती पावर फेल जाता. पूण प्रोटोकॉल कितें आहा तुजें की यू हॅव टू गिव 33 केवी सप्लाय फ्रॉम कुंकोली सबस्टेशन नाजाल्यार वेर्णा सबस्टेशन. पुणून कुंकोली खरें सरप्लस पावर आहा पूण थंयचे कंडक्टर आनी इन्सुलेटर इतले सारकी ती लायन इतली पॅथेटीक जाल्या की तुवें म्हाका सांगलां पूण एक डेडिकेटेड लायन घालता. आतां तुजे 5 दिसान जर फायल क्लियर जाता म्हजी इतले दिसान कित्याक क्लियर जायना? स्पीकर सर, गेले खेपे हांवें इश्यू काडिल्लो आनी ताणें म्हाका अश्युरन्सूय दिल्लें. स्पीकर सर, वेर्णा सबस्टेशन फुल्ली लोडेड आहा पुणून तांकां कितें इन्स्ट्रक्शन आहा की खंयची इंडस्ट्री कमी करून फातोर्डाक ती लायट दिवची म्हणून, पूण ती रिजनेबल टायमान दिवची म्हणून. पूण ती ते दिनात. ते कित्याक दिना? कोण आसता असो वेर्णा जाका फातोर्डा शूड बी केप्ट इन डार्कनेस? अशें ताका कोण तो मनीस
तो सांग मरे म्हाका आतां सांगूंक जाय तुवें आतां आन्सर करपाक कॉलिंग एटेन्शन टायम घेतला सो यू हॅव टू ब्रिंग दीस पीपल टू बूक ऑल्सो स्पीकर सर या म्हाका दिसता दिस इज अ केस ऑफ इनडिसिप्लीन तो आयकना तुगेलें तुजे कडेन आमचें कांय वायटपण ना तुवें म्हणटा करता तुका मुख्यमंत्री बरो आहा म्हणटा तूं पूण जायना कित्याक लायटी वता कित्याक आनी जो मनशान ती आमकां डायवर्ट करूंक जाय तो करना सो स्पीकर सर हांवें आयकलां की एक आतां 50 MVA नवो पावर ट्रान्सफॉर्मर कमिशन जातलो ऑन 1 जुलय जातलो म्हणून सांगताले अजून मेरेन तें कितें जालां काणकोणा येता हांगा येता हांव ते सर्वेशाक बावड्याक फोन करता तो म्हाका सांगता हांगा पावला थंय पावला कितें आतां पावून पावना म्हण ते कांतार आहा स्पीकर सर ते बावड्या हांसता स्पीकर सर द सॅडस्ट पार्ट इज दॅट डोमेस्टीक कन्झ्युमर्स सफर Speaker sir, industrial consumers are totally dissatisfied with reliability and quality of power. आणि आता revenue generating hotels जी आहा साऊथ गोवा तांकां पसून पावर फेलियर इतले जावपाक लागल्या बिकॉज ऑफ नो प्रॉपर इन्फ्रास्ट्रक्चर अशें जर जाता जाल्यार इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट रिलायबल पावर म्हणटा ती कोणाक सप्लाय करता हांव मागता मंत्र्या कडेन यू गेट टू द बॉटम ऑफ दीस बिफोर दीस गोज आउट ऑफ हँड मागीर तुमी सांगतले ना महाराष्ट्रांत पावर आमी कट करतात गोंयांत आमी करनात ह्यो कारणां वेवस्थीत बी सांगची आमकां उत्तरां ती आमकां नाका गोंय कालचें आशिल्लें तें फाल्यांचें आसूंक जाय ताजे परत बरें आसूंक जाय कित्याक तुमी पयशे मोडटा तितले स्पीकर सर हो प्रॉब्लेम म्हजेच मतदारसंघाचो न्ही हो प्रॉब्लेम म्हाका दिसता सगळ्या कडेन आहा पूण म्हज्या मतदारसंघांत हांव इतलो बोवाळ इतल्याच खातीर मारता कित्याक आमचें अंडरग्रावंड केबलिंग कंप्लीट जालां वी आर फुल्ली अंडरग्रावंड केबलिंग जाल्ली कॉन्स्टिट्युएन्सी सो म्हाका स्पीकर सर काल फोन आयल्यात पळय पारोडा चांद्रा हें चालू आहा फोण्या पसून येता सांगे काणकोण स्पीकर सर हें सामकें क्लियर आहा सदांच वतात सो म्हाका दिसता की तुमी इनएक्सपिरियन्स स्टाफ जे घालून ते डिविजनाचे ते फोन कॉल घेवन पावर इनकमिंग पावर फेलियर म्हणून असली ही सांगतात ते म्हाका दिसता सारकें न्ही मंत्र्यान तातूंत हें घालूंक जाय कित्याक फोंडेच्यान ती लायन फेल जाता तूं फोंडेचो आनी म्हाका हांव मागतां की हाका एक परमनंट सोल्युशन हे कॉलिंग एटेन्शनान म्हजे इश्यूचे मेळूंक जाय म्हाका नाजाल्यार आय एम नॉट सॅटिस्फायड वीथ वॉट एवर आन्सर दॅट यू हॅव गिवन मी कित्याक इट डज नॉट इन्क्लूड अ परमनंट सोल्युशन स्पीकर सर Yes. Honorable Speaker, आमकां पासून एवरी डे पावर आउटेज जाता पावर फेलियर आनी पावर फेलियर कित्याक देर इज अ नोटिफायड डेट फॉर पावर शटडावन म्हण तो शटडावन जातरी नेक्स्ट डे पावर फेलियर जाता परत आनी आमची प्रॉब्लेम कितें म्हणटात पार्रासून येतात टीम इज कमींग आनी आमचे आल्दोना इज नॉट दॅट वे लायक इट इज पोरवोरी एंड इट इज इन अदर प्लेसीस वी हॅव वन प्लेस वीच इज गवार इन आल्दोना and that can be the central hub where the staff can be located because it's like a spoke in the wheel. From there they can be moved to other places. Otherwise, coming from Para, coming from Mapsa, by the time they travel, the time taken for traveling, the time taken to attend, it takes 2 hours, 3 hours to restore the electricity. Third party, they say that this is a feeder fault and they're searching where the feeder fault has taken place. First thing, we are having shortage of staff. As per the statistics which I have got, there is in our subdivision, in our division 6, 44 shortage of staff is there. So I would request the Honourable Minister to kindly see that and keep more staff stationed at the Gawar sub-center which you have got over there. Because once it is there, it is easily reachable to every place. Otherwise, they come from Mapsa, they come here, then they go back, then they go some other place. It's all going up and down. Only traveling time is taking more time. 3 branches. हांव जाणा कितले लोक ऑब्जेक्ट करतात आनी सांगतात आमगे झाड काट कोण नाका एकल्यान आमकां सांगलोलें मुगे दुसरे वर्सा आमी येतले ते कितें जातले दिस इज नॉट अ थिंग आय थिंक यू हॅव टू rationalize this and tell your department officers cut it when it is dangerous, cut it when it is leaning. Okay, once the rains come, then it's very dangerous also for your linesmen to start working. You have to then lower the wires and it's so difficult, everybody becomes inconvenienced. It will be happening more, including in Honourable Speaker's constituency in those places. So that's why I'm saying that if you do prompt, now these days trees are falling, branches are falling, and there's all the time snapping of lines. The other thing is bunch cabling.
तुमकां खबर आसा that 145 crores was spent on one bunch cabling. This bunch cabling project has been a failure, if I may say so. I don't know what was the thing. Last year, 22nd July, our leader of opposition, when he was here, Michael Lobo, demanded an inquiry in the failed bunch cabling project. And I don't know what has been the outcome of it. A bunch cabling project, aerial bunch cabling, does not even have an automatic fault detecting technology. Aaj log garason kaam kortat, they can work from home. And that's the way that many people are also engaged for international business. But if you don't have light for hours together, it becomes a very sad story. I request Honorable Minister to kindly take note of this and please see that even at our substations to improve the infrastructure, give us the necessary staff and make sure that everything works well. Yes, Shri Ganesh Gaonkar. स्पीकर सर, बंच केबल हो जो विषय आसा तो म्हाका दिसता जशें आमच्या म्हाज्या कलिगान कार्लोस बाबान जे पळय उलयलें न्ही त्या प्रमाणे तो टोटल फेलियर आसा. सांगपाचें म्हणल्यार भाऊसाहेब बांदोडकराचे टायमाचे आमचे कंडक्टर सादारण म्हाका दिसता 40-50 वर्सांचे पयलींचे आनी बंच केबलिंग जो पळय आसा हो फाटल्या 5 वर्सांचो विशय. आमी जर पळयलें जायत न्ही की हो टोटल फेलियर जाल्लो आसा आनी ते जे पळय कंडक्टर पयलींचे आसलेले तेच आमकां आजून लायट दिता. एक विशय आमी लक्षांत घेवपाक जाय मुद्दाम करून की बंच केबलाचो एक विशय सांगता हांव मुद्दाम करून. तुमची कॉन्स्टिट्युएन्सी सादारण कशी आसा की आमची सावड्डे कॉन्स्टिट्युएन्सी जी आसा त्या पद्दतीची स्पीकर सर सादारण बंच केबल जे घातलेले आसा न्ही ते झाडां पडोन थोडेशे खांबे वांकडे जावन जमनीर पडलेले आसा आनी ते चार्ज केल्ले ना, तेजो उपयोगूय ना काय. आनी ते जाता ते लास्टाक आतां कितें जातलें की कट करून करून चोरयेक वयतले. म्हाका मिनिस्टरा कडच्यान एक जाप कळपाक जाय की हे बंच केबलिंगाचो जो विशय पळय आसा न्ही तेजेर कितें अल्टरनेटीव करून लोकांक वेवस्थीत लायट मेळटली हो विशय म्हाका मिनिस्टरा कडल्यान जाणून घेवपाक जाय स्पीकर सर. कितें सांगपाचें आसा? सगळ्या खूप जाण खूब जाण चड जाणां दिवचो ना हांव. काल पोस्ट हय स्पीकर सर आलो आता न्ही तुम्ही उलयत रावतात ते 10 मिनटां 15 मिनटां उलयत रावतात. हांव सभाघराचें कामकाज 10 मिनटां एक काम करुया तुम्ही उलयत आसतना थोडेशे तुम्ही रेस्ट्रिक्टेड जो तुमकां मुद्दो मांडपाक जाय तितलोच की ताजे फुडें वचनाका. हां सभाघराचें कामकाज 2:30 पर्यंत स्थगीत करता. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतीक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही.